His authority, behalf of Him. We don't deserve it, but we get. आमी देवाची कृपा आमी फावो नासली, पूण देवान आपणाचे खोशेन तेजी पदवी, तेजी एबिलिटी, तेजी ऑथॉरिटी सगळी आमकां दिलेली आसा आपणाचे खोशेन. थँक्यू जिजस. दोय दापया. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गायता, दिनवासता हाच्या दिसा पासत, एक घडये पासत तुका वखणटा. ह्या भावा पासत जाय आमकां जाय तें बरें गायन आनी तुज्या हाजीरपणान हाडलेले पासत आनी तुका वखणटा. सगळें बरेंपण तुवें आयज आमकां दवरलेल्या पासत तुका वखणटा. पवित्र आत्म्या, तूं आमकां सदां शिकोवंक आसता. तयार आसाय हे देवाचे उतर शिकोवपाक. त्या पासत तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता. आयची क्लास तूंच आमकां शिकयतले सारकें सोंपें आनी सादें करून हें देवाचें उतर. जें ओपाऱ्यांनी आसा तें आमकां समजोना आनी तूं आमकां सारकें सुटावळ करून सारकें उतराचो एक एक एग्जाम्पल दिवन आनी आमचेच गोवायकिनी तूं आमकां समजयताय येद्या वक्तार म्हणून पवित्र आत्म्या आमी तुका दिनवासता आनी वाखाणटा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन. आमेन. कशीं आहा सगळीं? आशिर्वादान भरलेली आसा, देवाच्या फावरान भरलेली आसा. सो काल कितें आमी कालच्या संडे कितें शिकयलें तें उड आसा कोणाक? रिविजन घेवया. रिविजन घेवया. बूक थंय आसा म्हणजे कितें? रिविजन आमकां जाय कित्याक हें इम्पॉर्टन्स कितें शिकता न्हू तें आमच्या जिवितान घालपाक जाय. जेन्ना आमी जें शिकयता रिविजन घालता तेन्नाच आमकां उडास उरतलें न्हू ना? कितें शिकताले आमी लास्ट संडे? खबर ना? आं? ची भयण म्हणटा आपणाक एक घोवायकी याद आसा. म्हाजें बॅग सांडलेलें तें भांगार आसलें भितर. तें मेवलें तें आपणाक अशें आसा. म्हणजे तें मेवलें कशें मेवलें तें सांग. खंयचें देवाचें उतर उलयल्लें चड गरजेचें मेवलें पळय तें न्हू. कशें देवाचें उतर उलयलें आनी कशें घेतलें तें गरजेचें. कोणाक उड आसा खंयची स्क्रिप्चर घेतलेली ती? हय हय, थँक्यू ब्रदर. सर्वेस्वराचो आत्मो बॅग मेवला तेजेर आसा, देवाचो फावर म्हजेर आसा. हें आनी जिबेचें देणें. आनी एक स्क्रिप्चर लूक 18:27 तें देवाशी जाय, सॉरी, जें मनशाची जायना तें देवाशी जाता. आं, चड गरजेचें आमी गोवायकी आयकलें म्हणून न्हू, ते गोवायकीन भितर कितें आसा देवाचें उतर. कित्याक आमकां गोवायकी सेट करता म्हणून ना, देवाचें उतर आमकां स्वतंत्र करता म्हणून सांगलां. ताका लागून देवाच्या उतराची आमकां चड गरज उडास दवरपाचें. कळ्ळें? आनी जेजू कित्याक खुर्सार मेलो? कसलें पार्थ जेजू खुर्सार घेवन मेलो? कित्याक भियालो तो? तें कसलें पार्थ आसलें तें? बापाशी सेपरेट जावपाचें. कित्याक जेजू आमच्या पासत पातक जावतलें आसलें आनी पातकाक आनी देवाक कसलोच संबंद नासलो म्हणून तेजो आनी देवाचो संबंद तुट्टलो आसलो. ताका लागून आनी जेजून खुर्सार मरून सैतानाचो कसो नाश केलो? हाव ही डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द सैटन? हाव? या, ऑबिडियन्स रावलो. देवाच्या उतराक देव कितें सांगता तें केलो आनी तो खुर्सार मरून देवचाराचो नाश केलो. जेन्ना आमी देवाचें उतर कितें सांगता तें करता तेन्ना आमी देवचाराचो नाश करता. ऑबिडियन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. हें आमकां मातशें उडास दवरपाक जाय आनी सैतान आमकां उडास दवरूंक दिवचो ना. तूं तर एक पिक्चर पळयशी, तो आख्खी स्टोरी सांगतलो. जावचें ना सांगू? एक पिक्चर, एक प्रोग्राम टिवीचो, पूण देवाचें उतर जून कितलेय फारां उलयलां तुका उडास दवरपाक. ताका लागून आमी परते परते, ताका लागून रोमन्स 10:17 म्हणटा देवाचें उतर परते परते आयकोंक जाय आमी. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकून आयकून एकदांच न्हू,
कंटिन्यू आयकूंक जाय आमी सदांच देवाचें उतर आयकूंक जाय तेन्नाच आमचो भावार्थ वाडटा आनी भावार्थ न्यू टेस्टिमेंट हेजेर थारलेलो आसा भावार्थाचेर थारलेलो आसा आनी कांयच म्हणिना जेजू तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरें जालें तुज्या भावार्था वरवीं तुका मेळ्ळें तूं पळयतलोय देवाच्यो मोलाग्री हे सगळे भावार्थाचेर थारलेले आसा जर आमच्या जिवितांत भावार्थ जावं जाल्यार आमकां देवाचें उतर वाचचें पडलें आतां आमी बायबल कसो वाचता बायबल कसो वाचता आमी मनांतल्या मनान व्हडल्यान वाचूंक जाय कित्याक वाचूंक जाय व्हडल्यान हें देवाचें उतर तूं वाचता तुका आयकूंक येवंक जाय आनी बायबल सांगता तूं आयकून आयकून तुजो भावार्थ वाचता कितें आयकून देवाचें उतर तर आमचेशी आमी म्हणटा आमचेशी भावार्थ आसा आनी देवाचें उतर ना जाल्यार आमकां भावार्थ आसा आमचेशी तो संवसाराक जाय तसो भावार्थ आसा जेजूक जाय तसलो भावार्थ ना जेजू म्हणटा म्हजें उतरूच आसल्यार तुमचेशी भावार्थ आसतलो कित्याक भितर आयकल्यारच भावार्थ येता न्हू आयज आमी कितें शिकया मार्क 11:12 पळोवया आमी थँक्यू जिजस Thank you. टॉपिक कितें आसा प्लीज गॉड जेजू हाजिराच्या झाडाक श्राप सुट्टा टॉपिक आसा Praise आमी God. वाचून पळोवया दुसऱ्या दिसा बेतनायेतान बेतनाळीसान येताना जेजूक भूक लागली जेजूक भूक लागली पोयसतान ताणें एक एक पालेलें अंजिराचें झाड देखलें एक पाळलेलें अंजिराचें झाड ताणें देखलें आनी तें कितें फळ तें कितें फळ मेळत काय म्हूण मेळत काय म्हणून तो पळोवंक लागलो तो पळोवंक लागलो पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना पूण ताका पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो तो अंजिराचो काळ ना आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हणलें आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हटलें हे फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं ह्या फुडें तुज्या झाडाचें फळ कोणीच पावना जावं आनी तो अशें उलयतना ताचे शीस आयकताले अशें उलयतना ताचें शीस तें आयकतालें आतां कितें म्हणटा जेजू बेतनाच्या गांवांतसून येता आसतना जेजूक खंय भूक लागली कितें लागली सारकें एटेंशन आमी आन्सर विचारतली क्वेश्चन तुमकां हांव विचारतलें आन्सर सांगूंक जाय जेजूक कितें जालें भूक लागली कित्याक जेजू देव आसलो पूण मनशाच्या रुपान येयल्लो न्हू ताका भूक लागली ताच्या शिसांकूय भूक लागलेली तेणी पयसान एक कितें देखलें कसलें झाड देखलें अंजिराचें झाड आनी झाडाक कितें आसलें पानांच भरलेलीं आतां एका झाडाक जर पानां आसलीं फ्रूट आसूंकूच जाय न्हू ताका लागून जेजू कितें समजलो त्या झाडाक फ्रूट आसा म्हणून तो पळोवंक गेलो जाल्यार त्या झाडाक कितें आसलीं फक्त पानांनीच भरलेलें झाड एकूय फळ नासलें कितें खावंक गांवांत काय म्हूण तो फुडें गेलो आतां ही पानां कोणा पानां झाडाकूच न्हू आनी फ्रूट कोणा फळां कोणा दुसऱ्यांक न्हू फूल फळां झाड खाता आमी खाता न्हू दुसऱ्यांक न्हू आनी पानां कोणा ही झाडाक सो झाड हें सेल्फीश म्हणटा हें झाड आपणाचें चिंत्तालें एक पानान भरलेलें झाड आपणाचें चिंत्तालें कित्याक ताकाच न्हू तीं पानां
फळां दुसऱ्यांक. आतां आमी कोण? आमचेच आमी चिंत्ता काय आमी दुसऱ्याचें चिंत्ता? आमी कोण? आमी फळां दिवंक जायी, पूण आमी दिता फळां काय आमी आमचें चिंत्ता? आमची बायल भुरगीं, आमचो घोव भुरगीं बायलां आमचें चिंत्ता? आमी सॅल्फीश जाता? आमी दुसऱ्या पासत कितें कोत्ता? हे झाडां भाशेन काय आमी? हे झाड अशी झाडाचें काम कितें? देवान तांकां कित्याक रचल्या? फळां दिवपाक. पूण हे झाड कितें चिंतूंक लागले? आपणाचें पान आमचें आपणाकूच चिंतपाक लागले. आमी आमचें चिंत्ता काय? जाल्यार आमचें कितें जातलें? आमी आमचें चिंत्ता, आमकां पुरो, म्हाकाच पुरो हें देवाचें उतर, म्हाजी भुरगीं बाळां बरीं आसलीं पुरो, म्हाजी बायल, म्हजो घोव, इतलें चिंत्ता काय आमी? जाल्यार आमी त्या झाडां परी, पानांच आसलेल्या झाडां परी. जेजून ताका श्राप दिलो म्हणटा न्हू, तो हाजिराचो काळ नासलो आसलो, जेजून ताका कित्याक श्राप दिलो? कित्याक श्राप दिलो जेजून ताका? फळ दिवपाचो तेजो काळ नासलो, खंय सिजन नासलो. सिजन आसता न्हू, सिजन आसता न्हू. पूण देवान जेन्ना झाडां रोचलेलीं, देवान तांकां सिजन दिल्लो. तांकां वाडात आनी चडात म्हणटाले सगळ्यांक न्हू. ते झाडांक फळ दिवंक जाय आसलें न्हू खंयच्याय टायमार. कित्याक देवान झाडांक पदवी दिलेली आसा फळ दिवपाक. ताका लागून जेजून जरी हाजिराचो काळ संवसाराक घातलो, पूण देवान जेन्ना रोचलो तेन्ना तांकां सिजन दिवंक नासलो, एक काळ दिवंक नासलो. आमी काळ आसा आमकां? रातचें आतां न्हू देवाचें उतर, सकाळीं दिता तुका. आमकांय लागता न्हू, आतां न्हू काळ लागता. सो आमी झाडां पानां जाल्यार झाडाक जशी पदवी दिली फळां दिवपाक, आमकांय देवान एक एक पदवी दिल्या. आमी पाळटा काय ती पदवी? पळोवया आमी हांगा परती येतली. 1 Corinthians 9:16 आमकां कितें म्हणटा देव? थँक्यू जेजस. प्रेज गॉड, हालेलुया. प्रेज गॉड. शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हळ्यार, शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हटल्यार म्हाका ओडविकेचें कारण न्हय, म्हाका ओडविकेचें कारण न्हू. तें देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें देवान म्हजेर घातलेलो एक कायदो. तें हांव करिना जाल्यार, तें हांव करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजेर कोटा. आतां सगळ्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक जाय. सगळ्यांनी देवाचें उतर परगोटूंक जाय. एक देवान आमचो एक कायदो, व्हडवी काय न्हू आमकां ही, एक कायदो घातलेलो आसा आमचेर. आमी जर तें देवाचें उतर परगोटिना जाल्यार आमचेर कितें? कोटा म्हणटा न्हू, श्राप. आतां आमी म्हणटलीं हांव देवाचें उतर कशें परगटतलीं, हांव कांय नको म्हणटलीं न्हू. आतां झाडां भाशेन न्हू, झाड म्हणटा हें सिजन नासलें, हांव कशें फ्रूट दिवं? म्हणची ना आमी? म्हणटा न्हू हांव देवाचें उतर नको, पूण देवान आमचें शिक्को मारलेलो आमकां पदवी दिवंक ना तें देवाचें उतर परगटूं. जशें झाडाक रोचना देवान झाडाक फ्रूट रोवपाचें पदवी दिल्ली न्हू. त्या झाडान कितें केलें? पानांच काडलीं, पूण आपणाचें चिंतलें. आमी आमचें चिंत्ता न्हू, हांव कित्याक, म्हाका कोण कितें म्हणीत जाल्यार हांव कित्याक देवाचें, म्हाका कित्याक तेचें पडलां, हांव कित्याक ताका देवाचें उतर सांगूं म्हणिना. पूण देवान आमकां कायदो दिलोलो आसा. आमी परगोट करपाचें काळ हें आमचें हें आसात. कायदो आमचेर शिक्को मारलेलो आसा सगळ्यांचेर, शिक्को मारलेलो आसा. हें देवाचें आमची व्हडविकाय न्हू, हांव देवाचें उतर परगोडटा, व्हडविकाय न्हू, हें तुजें काम. तें जशें आमी ऑफिसान कामाक वयता
वयता न्हू आमी शॉपाचेर कामाक वयता, कोण सुपर मार्केटान खंय खंय कामां, तो आमचो कायदो करता न्हू. तशेंच हें देवाचें उतरूय आमचो एक कायदो. काम करप काम हें मातशें, हें जण एकल्याचें काम देवाचें उतर परगोटपाचें बायबल सांगता. हांव सांगिना, वाचला न्हू आमी सगळ्यांनी, हां वाचला न्हू. सो तें आमी झाडां भाशेन सांगना, पानांत दिवंक लावंक ना इतलीं वर्सां. हां आमचेंच आमी चिंतूंक ना, आमचे आनी आमचे फॅमिलीचे प्रेरक गेल्ले आमी. हांव जायतीं वर्सां पयलीं केलें, हांव म्हाज्याच फॅमिलीचें चिंत्ताली. कित्याक हांवूय त्या झाडां भाशेन पानां दिताली, म्हणजे आमचेच चिंत्ताली. तुमी जाल्यान तशीं आं आतां म्हणटली आमी कशें देवाचें उतर सगळ्यांनीच हांगा रावन परगोडपाचें गरज ना. हय आमी कशें देवाचें उतर परगोडपाचें, एक जमातीचेर आमी कोणाक हाडपाचें हें काम जाता, बूक दिवपाचें काम जाता आमच्यान, आमची घोवायकी सांगपाचें काम जाता. आं हांगा कितें शिकलां तें वचोन आमी सांगपाक जाता फॅमिलीक, शेजाऱ्यांक. कितले भाशेन आमी हांगाच रावन हेचेरूच उबे रावन आमी देवाचें उतर परगोटूंक जाय अशें ना. आं आसा हांगाच रावंक जाय, व्हडले व्हडले प्लेटफॉर्म हेचेर रावंक जाय. आं तें कसलें काम तें पळोवपाक आमी देवान आमचेर खरोच शिक्को मारलेलो आसा. नाजाल्यार त्या झाडा भाशेन आमचेर श्राप येतलो. त्या झाडाक जेजून श्राप सोडलो, सगळीं म्हणटा कितें कांय नासलो. हां कांय नासलो, पूण जेजून आमकां झाडाक हें करतना मल्टिप्लाय वाडत आनी चोडत, म्हणजे ताका पदवी दिल्ली जेन्ना झाडाक, झाड खंयच्याय टायमार फळां दिता दिना. आमगेर एक हातेर आसली, ती म्हणटा सिजना आमचे केन्नाय ती हातेरां आमी ताका उदीक घालताली, केन्नाय आमच्या पयशे ताका 12 म्हयने ती हातेरां येताली. कित्याक तांकां पदवी आसा न्हू, झाडांक पदवी आसा. चिकू आसलो, चिकवाकूय येताले, कित्याक तांकां पदवी आसा. आमी ती उलयता तांकां सिजन हो न्हू सिजन, तांकां देवान झाडाक पदवी दिलेली आसा. माडाक माड सिजन आसा, माडाक माड नाल्ल कोकोनट. झाडाक देवान सगळ्या पदवी दिलेल्या फ्रूट रोवपाक. म्हणून नाल्यार जेजू कित्याक ताका श्राप सोडटलो आसलो, सोडूंक जातालो आसलो. जेजून तर तांकां सिजन दिल्लो वो तेचो काळ नासलो म्हणून श्राप सोडटलो आसलो ना न्हू. तशेंच देवानूय आमकां सगळ्यांक भितर एक शिक्को मारलेलो आसा, हें देवाचें उतर. हां देवान आमचें शिक्को मारलेलो आसा न्हू देवाचें उतर परगोटूंक. खूब भाशेन आमी देवाचें उतर परगोटूंक शकता. हे 5वेचें भुरगें फर्स्टाक शिकूंक शकता. 5वेचें भुरगें एका फर्स्टाक ट्युशन दिवंक शकता. जाता न्हू. तसो आमी देवाचें उतर शिकतना आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक शकता. कोण नको तांकां. आं सो आमकां आसा न्हू, आमी जें कितें शिकता तें आमी दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय. ब्रदरान कशें स्टार्ट केलें, खंयचो तरी एका फादरीच्या वांगड्यांक वयतालो, एक शर्माव शिकतालो, एक तो आयकतालो आनी कोण वाटेर मेळटा तांकां दितालो. लोक म्हणटा आपणाक पळयताले आनी दुसरे वाटेन वयताले. कित्याक हो सांगूंक स्टार्ट करतालो न्हू जें कितें शिकलां तें आपणाचें, आनी तें समजतालें म्हणटा हांव शिकयतां. आमी तशेंच करूं शकता न्हू. युट्यूबाचेर टॉक आयकूंक शकता आमी, तेजेरूच होली स्पिरीट आमकां अशें एक्चुली कांय करपाचें गरज ना. आमी फुडें शिकतलीं. पवित्र आत्मा आमच्या बसून उलयतलो, शिकयतलो. तूं शिकोवंक जाय तर तुका उडासाक हाडटलो. पळोवया आमी आं जॉन 14:26. पवित्र आत्म्याचें काम तें आमचें फक्त उबें रावपाचें आनी शिकपाचें. उडासाक कोण हाडटलो आनी कोण उलयतलो आमच्या तोंडांसून. आं कोण उलयतलो? पवित्र आत्मा उलयतलो. आमी फक्त अवेलेबल. हांव हांगा आसा म्हटलां न्हू आमी. देवाक सांग हांव हांगा आसा तुजें उतर परगोटूंक. ताका फक्त अवेलेबल जावप. कोण एक हांव तयार आसा म्हणपाक जाय ताका, आनी तो यूज करपाक तयार रावता. पळया ब्रदर जॉन. प्लीज गॉड.
प्रेज गॉड. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शराती. पूण बाप म्हजी नांवी तुमकां धाडटलो तो शरार्थी. शरार्थी पवित्र आत्मा मुणगे पवित्र आत्मो म्हणजे पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. आमकां कितें करतलो तो सगळें शिकयतलो जें कितें बायबलान आसा तें. भायलें न्हू. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें उगडासा. तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो. हांवें तुमकां सांगलां तें सगळं तुमकां मनान हाडटलो म्हणजे उगडासाक हाडटलो. हालेलुया. उगडासाक हाडटलो जाल्यार आमकां शिकोवंक जाय न्हू. बेश्टोच उगडासाक हाडटलो ना न्हू. आतां शिसांनी 30 आनी 3 जेजू वांगडा शिकलोले तांकां मागीर उगडासाक हाडले कोणी पवित्र आत्म्या. ताका लागून आमी शिकपाक जाय हें देवाचें उतर. कळटा न्हू. आमी शिकले न्हू काम कोणाचें आमकां उबें रावलें देवाचें उतर परगटूंक. आं कोणाचें काम पवित्र आत्म्याचें काम. उगडासाक हाडून जें कितें आमी शिकलां तेचो उगडासाक हाडपाक पवित्र आत्म्याचें काम. आनी आमचे उद्देशी उलयतलो. कळटा न्हू. आमी सगळ्यांनी देवाचें उतर परगटूंक जाय. कित्याक आमी आमचे हस्तुकी पातयोवंक जायना. आमी जाणा सांगूंक जाय पवित्र आत्मा आमच्या तोंडांचो उलयतलो. आं लूक 12:12 सांगता. लूक 12:12 कितें सांगता आमकां तें पळोवया आमी. आमकां कितें कळना म्हणटा न्हू आमी. म्हाज्यो कॉन्फरन्स क्लासी आसता एकदां म्हाका टायमूच मेळना. हांव म्हणटा पळयता तुवें सांगलां तूं म्हाका उगडासाक हाडटा तूं म्हाका शिकयतलो जेन्ना हांव उबी रावता तेन्ना बेस्ट क्लास जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तर तुमी कितें म्हणचें तर तुमी कितें म्हणचें तुमी कितें म्हणूंक जाय पूण तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतलो आमकां तो पवित्र आत्मा. तूं वेळ येतलो जेन्ना तूं उबें रावताय तेन्ना तूं देवाचें उतर परगटूंक उबें रावताय तेन्ना कोण शिकयतलो आमकां पवित्र आत्मा शिकयतलो. बेश्टो शिकयतलो काय आमी स्टेप घेवंक जाय न्हू देवाचें उतर परगटूंक. तेन्नाच पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो उलोवंक. आमी बेश्टेच म्हणटलीं आनी घरा रावन आमकां पवित्र आत्मा शिकयतलो. तेणी सांगलां जेन्ना तुका कळना कितें उलोवंक कळना कितें म्हणूंक कळना तेन्ना तो तुका म्हणूंक शिकयतलो उलोवंक शिकयतलो. तेजेर आमी पातयोवंक जाय. आनी तो शिकयतलो. तो तुज्या मनान चित्ता आनी तोंडान सावन उलयता. तेजें काम तें. पूण तूं ताका कान दिवंक जाय कितें उलोवंक जाय तें. कळटा. आमी आमचेर पातयोवंक जाय. आमी कितें करूं शकता. आं ताका लागून देवान आमकां एक शरार्थी मजतदार हेल्पर दिलोलो आसा. देवाक खबर आसा आमचेची कांय जावचें ना म्हणून न्हू. देव आमच्या आपल्या भुरग्यांक सारको वळखता कितली वचकत ती. ताका लागून तेणी आपल्या पुताक धाडलो पयलें आनी त्या पुता उद्देशी आमकां तेजो पवित्र आत्मो दिलो. ह्या आत्म्यान आमी सगळें काम करूं शकता. आमचे उद्देशी कांयच जायना. हांव म्हणलें जाल्यार हांव शिकयतलीं कांय जावचें ना. तुमकां दिसता हांवें बायबल सगळो शिकलेलो आसा. पवित्र आत्मा येद्या वखदार शिकयता. हां तुमकां म्हाकाय शिकयता. तुमकां जेन्ना आतां म्हाज्या तोंडान उलयता पूण हांवूय शिकता. कित्याक एक क्लास पवित्र आत्मो घेता आनी सर टिचर शिकोवणदार पवित्र आत्मो आनी आमी सगळीं तेजी स्टुडंट्स. स्कुलान बसतना एक सर शिकयता तसो तो पवित्र आत्मा आमकां येद्या वखदार शिकयता. कोण शिकयना. खंयचो मनीस शिकयना. आनी खंयच्याच मनशांक इतलें शिकोवंक जावचें ना. सगळें पाठ करचें पडटलें भायर बरोवन हाडचें पडटलें न्हू. आपले वस्तुकी कोण शिकयता बरोवन हाडचें पडटा. आतां येद्या वखदार पवित्र आत्मा शिकयता. हांव कित्याक बरोवन हाडिना. हांव केन्ना बरोवन हाडलेलें न्हू केन्नाच हांव शिकोवंक पावना. कित्याक आमचें काम कितें पवित्र आत्मा कितें शिकयता तें शिकोवंक जाय न्हू. आं आं आतां आमचे देवान शिक्को मारलेलो सगळ्यांक खबर आसा न्हू. हें सगळ्यांचें काम. हें देवाचें उतर परगटपाचें सगळ्यांचें काम. देवान सगळ्यांक पदवी दिलेली आसा. जेन्ना आमी पदवी यूज करिना तेन्ना आमचे ते आजिराच्या झाडाक जशें श्राप पडले आमचेरूय श्राप आमीच मागून घेता. कळटा म्हणजे साप इंग्लिशीन कस्ट आसा. समजता न्हू.
त्या झाडाक कित्याक श्राप सोडले आनी झाडाचें कितें जालें तें? हां, समजता न्हू? कळोंक ना कोणाक? कळ्ळें न्हू? हाजीर तो म्हणटा हाजिराचो झाड जाल्यार जेजू खबर नासलें काळ आसलो म्हणून. जेजू खबर आसली, पूण जेजू खबर आसलें आपणें ह्या झाडाक पदवी दिलेली आसा म्हणून फ्रूट उत्पन्न करपाक. थँक्यू जिजस. हालेलुया. थँक्यू जिजस. तेन्ना हांगा हेचेर अशें ना, इंग्लिशीन ना, ही आन्सर जेजून ताका जबाब दिलो. त्या झाडाक पयलें झाडाक पानांत आसली, जेजून ताका जबाब दिलो म्हणटा ही आन्सर जेजून ताका उत्तर दिलें. आतां उत्तर केन्ना दिता? त्या झाडाक खंय तेणी उत्तर दिलें. केन्ना दिता आमी उत्तर? कोणी क्वेश्चन मार्क घालून आमकां विचारल्यारूच न्हू. आनी जेजून ताका उत्तर दिलें, ह्या फुडें तुज्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. हां, केन्ना उत्तर दिलो? तेणी ताका झाडाक क्वेश्चन मार्क घालून विचारलें. म्हणजे म्हटलें आसतलें, आरे तुका पानांच मेवळी खंय खंय म्हणटा न्हू आमी, तशें म्हटलें आसतलें न्हू. ताका लागून जेजून ताका उत्तर दिलो, जबाब दिलो, ह्या फुडें तुज्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. आतां आमचे कडेन कोण तरी उलयता, आं, आमी आमचे कडेन उलयता तेन्ना आमी कसो जबाब दिता? कशें आमी उत्तर दिता? आतां आमचेची लायटीची बिलां उलयता, आं, लायटीची बिलां उलयता, इलेक्ट्रिसिटी बील उलयता न्हू. आमी ताका आन्सर कसो दिता? हांवूय गे म्हाजे इतलें बील येयलें, आं, काय म्हणटा आमी? ना ना, आमी जेजून कसो आन्सर दिलो तसो आमी आन्सर दिवपाक जाय. हांवूय गे म्हाजे ही देंवचाराची उतरां, आनीक येतलें बील. एक दीस हांव चडशी लास्ट इयर न्हू चडशी हेवटेन हांव देवाचें उतर परगोटूंक घातलें, घरा पावनासली थोडी 5 दीस म्हयन्याची, आनी म्हाका बील भरपूर येयलें. हांवें पळयलें, आं, म्हाजेशें उलयता. आतां उलयता तें हांवूय म्हणटा ना ना आसूं, हे फारां येयलें न्हू, फुडल्या म्हयन्यान म्हाका सारकेंच जेजू लेस येतलें. आतां आमी कशें आन्सर दिवंक जाय? आमी जॉयंट फॅमिली म्हणजे एके सायडीक आमी एके सायडीक, हा तुका कितलें, तूं घरान आसतना इतलें बील येयलें? कांय नजो, ह्या म्हयन्यान येयलां, फुडल्या म्हयन्यान म्हाका सारकेंच लेस येतलें. आतां ती म्हणटा हांगा चल, थंय गेल्यार कितें टायम वेस्ट न्हू, हांगा वच थंय वच, ना म्हटलें जाल्यार तें आहा. आं, आतां कोणी यूज केलें कांय खबर ना, हें सगळें आसा. पूण हांवें म्हटलें ना ना, हांव जाणा जेजूच्या नांवान म्हाका फुडल्या म्हयन्यान सारकेंच लेस येतलें बील. आनी खरेंच सारकें हाफ न्हू, तेजें हाफ बील येयलें. लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग. आमचे कडेन प्रॉब्लम उलयताले, त्या प्रॉब्लमा कडेन आमी कशी उलयता काय? जेजू कडेन हें प्रॉब्लम उलयलें न्हू, पानांत आसली, फ्रूट नासलें, फळ नासलें, जेजून त्या झाडाक कशें उत्तर दिलें न्हू. आमी वगेपण रावंक जायना, आमी उत्तर दिवंक जाय, आमी जबाब दिवंक जाय. आतां एकदां डॉक्टरा कडेन गेली, डॉक्टरा कडेन गेली, डॉक्टर आपल्या कामा प्रमाणे ते शिक्षणा प्रमाणे रिपोर्ट दिता न्हू आमकां. आमी त्या रिपोर्टाक कसो घेता? आन्सर दिता आमी का आमी वगेपणान समजता का डॉक्टर रिपोर्ट मानून घेता? कशें आमी जबाब दिता? आं, दोतोराच्या उतरा प्रमाणे न्हू. आतां जेजून कशें दिलें त्या हाजिराच्या झाडाक? कांय ना म्हणून तेणी साप सोडलें न्हू. म्हाका तें जालां म्हणून न्हू. मागीर कितें जातलो आमचो रिपोर्ट? बरो जातलो? वाडटलो. त्या आजिराच्या झाडाक जेजून जसो श्राप दिलो तसो आमी त्या रिपोर्टाकूय श्राप दिल्यार जाता, हां, जेजूच्या नांवान. नाजाल्यार आमी तो रिपोर्ट पळयना फुडें. 1 Peter 2:24 जेजून आमकां बरोवन दवरलेलो आसा न्हू.
जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालें. उलोवपाचें सोमतें डायरेक्ट. जेजून जसो आन्सर दिलो, जबाब दिलो तो सोमतोच आमी त्या रिपोर्टाक पळोवन सोमतोच जबाब दिवंक जायो. ना ना 1 Peter 2:2 बरोवन दवरलेलो आसा आमकां जेजून. कितें रिपोर्ट? जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाली. जातली न्हू, आमी बरी जाली. तेचो रिपोर्ट आमकां जेजूक जशें तें पानांनी झाड दिसलेलें, जेजून पयना फुडें ताका उत्तर दिलें. तें झाड तेजे कडेन उलोवपाक लागलें. तशें आमचेशी तो रिपोर्ट उलयता तेन्ना आमी त्याच वेळार आमचो रिपोर्ट आमकां देवान दिलेलो आसा न्हू रिपोर्ट. आमी रिपोर्ट खंयचो सोत मानूंक जायो? जेजूचो काय डॉक्टर रिपोर्ट्स? आमच्या मुखार जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन वयता तेन्ना 2 रिपोर्ट आसता. एक डॉक्टर रिपोर्ट्स, एक जेजूचो रिपोर्ट आसता. आनी डिसिजन कोण घेतलो? देव. आं खालच्या हाका आमी शिकलेलीं न्हू. डिसिजन आमी घेवंक जाय, निर्णय आमी घेवंक जाय. Deuteronomy 30:19 आमी शिकलेले. जिवीत आनी मरण आयज देवान आमकां पृथ्वीच्या स्वर्गान सरसर आमकां एक जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी श्राप आमच्या मुखार दवरलेले आसा. आनी जेजू देव आमकां सांगता तुमी आन्सर आपूण दिता, तुमी जिवीत चूज करा. पूण आमकां सांगिना तुमी कोरा म्हूण सांगता. पूण आमकां आमचेर आसा तें जिवीत चूज करूं काय आमी श्राप मरण चूज करपाक. देवान आमचेर दिलेलें आसा. आतां डॉक्टर रिपोर्ट्स आनी जेजूचो रिपोर्ट बरयलेलो. हेचे रिपोर्टाचेर खंयचे रिपोर्टाचेर सोत मानपाचें तें आमचेर थारलेलें आसा न्हू. सो आमी आतां खंयचो रिपोर्ट निर्णय घेतली हें करपाक? आमच्या मुखार जर 2 रिपोर्ट आसले, आमी खंयचो रिपोर्ट डिसिजन घेतली, खंयचो रिपोर्टाक सोत मानपाक? आं 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरी जाली. नाल्यार वायट बूक 1 Corinthians 12:27 हांव जाणा आसा जेजूची क्रिस्ताची कूड. सैतानाक दुयेंसाक म्हजेर कसलो अधिकार ना. आमी तेजेर पळोवन उत्तर दिवंक जाय. आमी तेन्नाच आमकां आन्सर मेळटलो. बेश्टो आन्सर मेळटा? कोणाक तरी बेश्टो मेळटलो मोन्यांनी? ना न्हू. आमी सगळें हे प्रितीमेचेर उलोवन घेवपाक जाय. आमी शिकल्या कित्याक ही प्रितीम आमकां देवान देणें दिलेलें आसा आनी हेजेर हे प्रितीमेचेर राज चलपाक मनशाक दिलेलें आसा. ताका लागून जेजू मनशा भाशेन संवसारान येयलो आमकां शिकोवपाक. आनी जेजून शिकयलें आमकां उलोवन राज करपाचें. जेजून केन्नाच मोन्यांनी मिलाग्री करूंक ना. केल्या? बायबलान जेजून मोन्याले मिलाग्री केल्या? आं ना न्हू. उलयला. ताका लागून आमी उलोवंक जाय. आमच्या मुखार जेन्ना रिपोर्ट दिसता तेन्ना आमी उलोवंक जाय. आं एकदां एकदां आमकां लोन दिसता, एकदां एकदां आमकां उणेपण दिसता, गरीबसाण दिसता ना. आमी उलोवंक जाय. ताका लागून आमी शिकोवंक जाय उलोवंक कितें जाय तें. आं 2 Corinthians 8:9 म्हणटा जेजू आमच्या पासत गरीब जालो त्या खुर्साचेर. जेजू गरीब आसलो? आमकां श्रीमंत करच्या खातीर जेजू गरीब जालो त्या खुर्साचेर. आमी उलोवंक जाय. आमकां गरीबसाण दिसली जायना. ना ना जेजू म्हज्या पासत त्या खुर्साचेर गरीब जाला. बरयलेलें आसा. फिलिपियन 4:19 जेजू म्हज्या सगळ्या गरजांनी पावता. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या गरजांनी पावता. आमी उलोवंक जाय. आमचेशी प्रॉब्लम उलयतलेच आमचेशी प्रॉब्लम. उलयता न्हू. काल पावस पडलो न्हू. भरपूर पडला न्हू पावस. हांव सांजच्या दिसाक गाडी घेवन कोणागेर वचपाक जाय आसलें म्हाका लग्न आसलें म्हणून. आनी तेंची मातयेन न्हू हें आसलें, माती चिकचिकीत जाल्ली. म्हजे कडेन उलयता. हांवें ती गाडी स्ट्रेट करूंक जाय आसली न्हू. हांव समजलें कितें जाणां गाडी स्ट्रेट हांव ही करतली म्हणून. ती मातयेन रोमली आनी गाडी पडली. स्ट्रेट करूंक जाय आनी म्हाजे कडेन उलयता. ती बायल सवकास बाय म्हणटा. हांवें तितलें तें लक्षान दिवंक ना. गाडी वांकडी हांव अशी करतली स्ट्रेट. हांव अशें करता आनी वयता न्हू सदीच्या भाशेन. ती माती न्हू त्या टायर भितर गेलो आनी गाडी पडली म्हाजेर. आनी कोण गाडी पडलेली जाल्यार आयज प्रिचींग करूंक येतलो आसलो. एक्टिवा आदली एक्टिवा इतली जोड. पूण म्हाका कांय जावंक ना. वयण येयली.
काय सांगना ते दिसती पडटा न्हू. आनी उखल्ली गाडी. म्हाका मातसो हांगा फातर लागलेले 2. आनी काय सांगना. जेजू गाडी घेतली, परत फोंडा गेले, परत घरा आयले. आयज गाडी घेवन परत अर्द्या गेली भयणी कडेन येवपाक. सो कितें जालें, उलयता ना म्हाजे कडेन. ना ना ही म्हाजे गोड न्हू जाल्यार म्हाका कित्याक दूख जातली. ही म्हाजे गोड. उलयता म्हाका तुजो पांय दुखतलो, हें फाल्यां तुका येतलें. जाणा म्हाजी कोड न्हूच म्हाका दूख जावपाक. म्हाजी कोड न्हू ही. आं आमी जाणा न्हू गॅलेशियन 2:20 म्हणटा न्हू. वाचून पळोवया न्हू गॅलेशियन 2:20 कितें म्हणटा. तेन्ना कळटलें हांव कितें उलयलें आनी म्हाजे कुडीक कित्याक दूख जावंक ती. गॅलेशियन 2:20. तुमी हें न्हू सारकें कायजाचेर बरोवन दवरा सारकें. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. हांव आतां जियेता तो आमी म्हणया सगळीं. हांव आतां जियेता तो हांव न्हू, तर क्रिस्त म्हजे सवेन जियेता. जेजू क्रिस्त म्हजे सोवे जियेता. सगळीं म्हणया न्हू, व्हडल्यान म्हणया. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. हांव आतां जियेता तो हांव न्हू, तो जेजू क्रिस्त म्हजे सवेन जियेता. तो जेजू क्रिस्त म्हजे सोवे जियेता. म्हज्या ओसूक मनशा सैमान म्हज्या अस्कोस मनशा सैमान हांव आतां जियेता तें जिवीत हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आनी म्हजे खातीर आपणाकूच समर्पण आपणाकूच समर्पण दिला त्या देवाच्या पुताचेर दिला त्या देवाच्या पुताचेर भावार दवरून हांव जियेता. भावात धरून हांव जियेता. Praise God. कहो जियेता हांव. हां भावार धरून जियेता. जेजू म्हजो मोग केला आनी तो म्हजे बसत मेला आनी तो म्हज्या भितर जियेता. हांव जियेता तो हांव न्हू. इवन म्हाजे कडेन भिरांत म्हाका येवंक लागली. तूं आतां गाडी चलयता परत भिरांत पासून आमकां येता तेन्ना आमी उलोवंक जाय. भिरांती कडेन उलोवंक जाय. 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. कोणाक येता कितें म्हणटा तें. हांव रोखडेंच म्हाका भिरांत येयली. गाडी उखल्ली खरी. बसतना भिरांत येयली. तूं आतां चलयतलें कशें परतूय चिकट माती आहा. सोमतेंच म्हटलें देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. देवान म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. ही हॅज नॉट गिवन मी स्पिरीट ऑफ फियर बट लव. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां भिजोड करूना. कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो भिजून करिना. पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. आमकां घोटायेन भरता. भाव भयणाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता. भाव भयणाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडयता. आनी आमच्यो वायट वंडोवण्यो आनी आमच्यो वायट वांडावण्यांक दामावंक शक्ती दिता. दामावंक शक्ती दिता. कळ्ळें. ओ देवाचो भिरांत कशी येयली. रोखडेंच उलयलें. म्हाका भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना देवान. घोटायेचो बुदवणीचो आनी आप दबाणेचो हें हांवें पाठ केला. इंग्लिशें ते कोंकणी. आनी अशें म्हणून हांवें परत गाडी स्टार्ट मारल्यान गेली. 2-3 म्हटलें एकदांच न्हू कित्याक भावात येता न्हू. भिरांत निकती येताली भितर. तुगे कडेन आतां गाडी चलोवंक जावची ना. तूं पडलाय न्हू म्हटलें. आनी हांव सदांच हांव गाडी चलयना. म्हजो जेजू चलयता गाडी. हांव चलयना. आनी देवाचें एंजल आसा. हजारांनी एंजल आसा. Psalms 91 Psalms 121 म्हणटा तूं भायर भितर येता तसो देव म्हजेर आशिर्वाद घाल. म्हणजे देव म्हाज्या बरोबर आसा भायर भितर हाडपाक. भायर स्वता भितर हाडपाक. सो तें हांवें म्हटलें आनी हांव गाडी चलयता. हांव चलयना न्हू. म्हाका बिंदास गाडी चलयली हांव. 8 वर्स. तेचर ही वील प्रोटेक्ट अस वेन वी गो आउट एंड वन गो इन. Psalms 91 आसा. देवान आमकां ऑलरेडी एंजल दिलेले आसा हजारांनी. आनी ते म्हणून गाडी परत चलयली. भिरांत उलयता न्हू आमचेशी. आमी कशें उलोवंक जाय. आमचे एक प्रॉब्लम येता तेन्ना आमी कशें उलोवंक जाय. ना म्हाका आतां कोण तरी गाडी म्हणजे भिरांत येयलें हांव म्हणटलें आसलें कित्याक ना हांव गाडी उलयना. कोण तरी आफूय आमकां व्हरया आमी ह्या गाडी आसूं हांगा न्हू. सो आमी कसो रिस्पॉन्स दिता. आमचेर आसा. आतां जेजून
आन्सर दिलो ताका त्या हाजिराच्या झाडाक न्हू आं आमी आमच्या दुयेंस पिडाकूय श्राप सोडूं येता न्हू सोडूंक जायना श्राप आमी सोडूंक जाता ही पदवी आमकां देवान दिलेली आसा लायफ एंड डेथ ऑन आवर टंग जेजून कितें केलें तें आमी करपाक जाय म्हूण सांगलां न्हू आमी तेज्या पेक्षा चड करतलीं जॉन 14:12 सांगता न्हू खरेंच खरेंच म्हणटा तो दोन म्हणटा म्हणजे खरेंच जेजून केला तेच्या पेक्षा स्टेट विलागरी आमी करतलीं जेजून तो राजिनाच्या झाडाक श्राप सोडला आमी आजिराच्या झाडाक म्हणजे आमचें कितें वायट आसा दुयेंस आसा गरीबसाय आमच्या लॉनाक आमी श्राप सोडूं येता आनी सोत मानूंक जाय जेजून तशें श्राप सोडलो आनी सोत मानलें कितें जालें दुसरे दिसा वर्स 11 मार्क 11:22 पळोवया आमी कितें जालें तें पळोवया जेजून श्राप दिलो आनी त्या झाडाक कितें जालें तें तशें आमी जेन्ना श्राप दितलीं तेन्ना आमचें कितें जातलें दुयेंसाक कितें जातलें कसले वायटाक आमी श्राप दितले तेन्ना कितें जातलें तें आमकां आतां मार्क 11:22 सांगता जेजून जाप दिली कितें जालें जेजून जाप दिली म्हणटा आतां परत देवाचेर भावार दवरात 21 वाचच्या 21 आहा न्हू 21 आहा तेजो सकाळी यस पेद्रून म्हटलें दुसरे 20 हां दुसरे दिसा दुसरे सकाळी तेवशिल्यान वेताना सकाळी तेवसुल्यान परतून येताना ते अंजिराचें झाड पाडातान सुकलोलें तांणी देखलें कितें जालें तें झाड पाळाथान मुनान सान सुकलेलें झाड तें देखलें शिसांनी तेंच्या पेद्रून न्हू तेन्ना पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हणलें पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हटलें पळय रबी पळय रबी म्हणजे गुरुजी तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें तुवें शिरापलेलें झाड सुकून गेलें मुनानसून सुकून गेलें आतां एक झाड आमी मेलें म्हणटकूच कशें मरता मुनानसून ना एक आतां झाड मेलें न्हू वरसून मरता पूण मरतना झाड पयलीं वरसून मरता न्हू आतां आमची झाडां आमी आमच्या फुड्यान एक पपाय आसली पपाय वरसून मेली मन मातशें जितें आसलें पूण वरसून मेली आतां हें झाड कशें मेलें म्हणटा जेजून मुळान सावन मेलें आतां मुळान सावन मेलें म्हणटकूच आनी तेजें कितें उरता कांयच उरना न्हू तशें आमी स्वत मानूंक जाय जेन्ना आमी दुयेंस पिडाक वा आमच्या प्रॉब्लमाक आमी श्राप सोडटा तेन्ना तें मुनान सावन मेलें म्हणजे तुज्या जिवितान आनी तेका हक ना हय पूण हें झाड मरतना आनीक तें झाड आजिराचें तें सुवातेर आनी परत कशें थेवचें ना जेन्ना आमी आमच्या कोणाच्या दुयेंसाक श्राप सोडटा न्हू दुयेंसाक आतां डॉक्टर सांगलें आमी श्राप सोडटा न्हू तें दुयेंस मुनानसून मरता स्वत मानूंक जाय मुनानसून मरता म्हणजे तुका दुयेंस परत येतलें तें कुडीन हां अपरुटेड म्हणटा न्हू मुनानसून सारकें उमटून काडटा मरता मागीर तुका तें परत दुयेंस जावं शकता पूण आमचे जिबेर पदवी आसा आमी कितें उलयता तें आमी घेतलीं तें दुयेंस आसा म्हणटा जाल्यार आसा जाल्यार तें मुनानसून मेलें म्हटल्यार मुनानसून जातलें आमी सारकें स्वत मानूंक जाय कळटा एके भयणीक न्हू दांताक कितें जाल्लें दांत आनी डॉक्टरान ताका कितें सांगलें तूं कॅन्सर आनी आमकां सांगलें कोणी तरी आमी गेलीं आमी मागणें करताना हें पयलीं हांवें मागणें केल्लें आय कर्स्ड यू इन द नेम ऑफ जीसस हॅज कर्स्ड यू फिग ट्री आय कर्स्ड यू दीस सिकनेस इन्फिनिटी आय कर्स्ड यू एंड आय बिलीव दॅट यू आर डायड इन द रूट हांवें हें स्वत मारून मागणें केल्लें आं सारकें तुका मुनानसून तूं मेला मागीर डॉक्टराचें ट्रिटमेंट आसता न्हू तेणें ट्रिटमेंट घेतलें मागीर डॉक्टर म्हणून ताका बॉम्बे वचपाक जाय बॉम्बे गेले बॉम्बे डॉक्टर वयता सदांच येताली आनी ती म्हाका फोन करताली थंय पेशंटाक पळोवन नजो एकाचे दोळो ना म्हणजे पेशंट येता तांकां पळोवंक जायना कोणाचें दांत ना कोणाचें हेजें ऑपरेशन हांगा केल्लें आनी ताका दोतोरान कितें सांगलेलें हे कुडके तुजो काडचो पडटलो म्हणून
आनी ते भियारलेले. आमी सांगलें ना तुका कांय करचें पडचें ना, कित्याक ऑलरेडी तुजें दुयेंस मनानसून मेलेलें आसा. डॉक्टर कांय करचें ना. सो डॉक्टरान तेजें सारकें तेजें काडूंक ना, भितरसूनच हें केलें. तें पयनात फुडें पयलीं फोटो आरसो हाडून लागलो ऑपरेशनान भायर हाडून. तेणी पयलें आनी कशें जालें. आनी तशें तें येताना एका ते बॉम्बे कोण शेजाऱ्याक आसले तेणी कितें सांगलें ताका, पळय तुमी हांगा येयल्यान डॉक्टरागेर वयता स्वताच आनी एक डॉक्टराचो एडवायस घेवया न्हू. कॅन्सर आनी बॉम्बे खूब आहा म्हणलें. ते दुसरे कडेन तेणी कोणी अपॉयंटमेंट घेतलें आनी तांकां वच सांगलें. तो डॉक्टरान ते रिपोर्ट पळयलो आनी डॉक्टर म्हणूं लागलो बांबोळे ते बॉम्बे हॉस्पिटल आहा न्हू कॅन्सर, टाटा हॉस्पिटल टाटा, तो म्हणूं लागलो खंय मॉर्निंग कॅन्सर. तेमचे म्हणून लागलो तेंचें कितें जालां तें आपणाक कांय कळना, तेंचे शिवाय कॅन्सरा शिवाय ते उठना म्हणलें. ब्रेकफास्ट कॅन्सर, लंच कॅन्सर, इवनींग टी कॅन्सर, डिनर कॅन्सर, कॅन्सरूच म्हणल्यार तेंच्या नांवार पडलेलो आसा. सो ते म्हणूं लागलो तुजें हें उतर अशें डॉक्टर उलयना, यू हॅव अपरूटेड कॅन्सर इज अपरूटेड फ्रॉम द रूट म्हणूं लागलो खंय. ह्यो डॉक्टराच्या तोंडानसून देवाचें उतर हे. कित्याक ती भयण पळय गेल्ली मामा म्हूण आसली, तिणें जेजू तूं उलयतलें म्हूण सांगलेलें. डॉक्टर उलोवचो ना पूण जेजू उलयतलो. आनी आमी तेच्या पासून मागलें आनी ती परत येयले. पळय आमी म्हणून न्हू गरज आसा सोत मानपाचें. ही भयण येयली न्हू भरपूर तेज्या हातीन न्हू खूब जाण जेन्ना तेणी मागणें केलें न्हू खूब जाणांची पेखोणी जाली जाणा. ते आजुनूय युट्यूबाचेर आसतली ती टेस्टिमनी. खूब जाले आनी सगळीं बरी जाली. आमकां टेस्टिंगूय येता. हांव कित्याक ही टेस्टिमनी खूब फारां शेअर करता, कित्याक आमकां टेस्टींग येता. आमी तेन्ना जेन्ना आमकां परतुनूय टेस्टींग येतलें एकदां हें करून देंवचार आमकां सोडचो ना. आमी तेजो पयलो खिलाडी न्हू, बेस्ट खिलाडी न्हू आमी तेजी, देंवचाराची खिलाडी. जेजून आमकां विकते घेतलो तो उगी रावचो ना, तो आमच्या फाटल्यानच आसतलो. तेजे भयणीच्या फाटल्यानच आसलो तो. सगळें ताका आनी ब्रदरीन ताका सारकें एक्सप्लेन करून दाखयल्लें. तुका आनी एकदां येतलो, तूं कितें करतलें, फोन मारतलें, तूं देवाचें उतर शिकतलें. ते पासून ताका सगळें एक्सप्लेन करून न्हू तुका कोण कोण विचारतले तूं बरें जालां काय. थोड्या दिसान तें बरें जालें न्हू कामाक वचपाक लागलें. आमचें न्हू देवाच्या उतरान आसलेली पासून न्हू खूब इंटेलिजंट समजता. एकदां एकदां आमी सुद्दां न्हू आमी जाणा सगळें खंय दिसता. एक्चुली आमी कांय नको, पवित्र आत्माच जाणा सगळें. ओवर स्मार्ट. ती भयण एक ओवर स्मार्ट आसली. देवाच्या उतरान प्रेयराक येताली ती. तिणी तेका विचारलें तूं खरेंच हिलींग जाला. आतां हे देवाच्या उतराक येता न्हू, तूं खरेंच दोनदा तिना विचारलें ताका खरेंच तूं पेखोणी मेळ्ळ्या गो तुका काय बेश्टेच तूं टेस्टिमनी दिता. आतां टेस्टिमनी ताका तर पेखोणी मेळोंक नासलो, दुसरो लोक हील जातलो आसलो, दुसऱ्या लोकांक पेखोणी मेळटली आसली ना. तेणी बाबड्यान आयकलें तिचें. आमचो फोन घेयना, मॅसेजी घालता आयकोना, फोनूय घेयना. तें कितें जालें कांयच कळना. म्हणजे हांवें चिंतलें आसूं ताका बरें दिसता नाका दिसता आयकोपाचें, आमी सोडून दिलें. हांवें न्हू आमची मिस्टेक, आमी वचपाक जाय आसलें थंय, हांवें वचपाक जाय आसलें. तिणी ताका फोन मारून ताका सांगलें खंय तुमची आनी आपणाक गरज ना. म्हाका कांय सांगूंक ना तेणी. आनी तेजी आमी जेन्ना गेलीं न्हू तेजी हालत पळोवंक जायनासलें. बायबल सांगता तूं जर तुजो आत्मो सारको क्लीन जाला आनी तूं आत्म्यान जेता आनी परते गेलोय न्हू तूं कितले जाण येता, 7 जाण येता. मागीर हालत कितें जाता. हांवें ती न्हू सारकी हालत तेजी अशी पळयल्या. रडोंक म्हटल्यार रडोंक येना, कित्याक तें पळयता न्हू ताका खंयच्या दोळ्यान दिसता तें कांय कळना. दोळे दिसना, तोंड खंयचें दिसना, कान खंय आहा तें कांयच दिसना, पूण तें पळयता आमकां. तोंड तेचें खंय पावलो, दोळो असो खंय आनी खंय दुसरो. जेजू तें रडोंक येता ताका पळोवन, म्हटल्यार तें रडोंक जायना. तें म्हाका उलो करता. जेता तुका आपणीन म्हणटा 2 दीस जाले म्हणटा सपनान पळयलां तूं प्रीच करता साडी न्हेसोन म्हणटा आनी आपूण येता. हांवें म्हटलें जेजू आपूण येता आनी तूं म्हणटा थंयसर थांबलें आनी आपणाक पळोवंक येयलें. हांवें म्हटलें अशेंच जावंक जाय. म्हाका ताका कांयच मागणें न्हू कितेंच करपाक म्हाका जायना जालें. वांगडा गेल्यार ती म्हणटा मागणें कर. कितें म्हणून मागणें करतली ह्या सिट्युएशनान. जातलें मागणें करूं. कान ना, दोळे दिसना, खंयचें नाक दिसना, तोंड दिसना, कांयच दिसना. कितें म्हणून मागणें करूं.
जेजू कडेन कितें म्हणून मागणें करूं. ही म्हाजी मिस्टेकूय आसा, कित्याक हांवें ताका विजीट करूंक ना. आनी थंयसरूच जेजू कडेन बोगसोणें मागलां, जेजू म्हाका बोगशी. लोकांचें आयकलें तें आयकोंक सोदिना म्हणून म्हटल्यार हांवें ताका विजीट करूंक ना. आनी आमी गेले तेन्ना खूब लेट जाल्ली. कांय करूं शकनासली, मागणें करूं शकनासली. तेजी माय म्हणटा मागणें कर. म्हाज्या वांगडा गेली ती मागणें कर भयणी. मागणें कितें करतली. पांयूय कडकडटा, हातूय कडकडटा ताका पळोवन. एका वाटेन दुकाय कंट्रोल करता. ताका लागून आमी देवाच्या उतराक स्ट्रेट रावंक जाय. जें कितें आमी उलयता तें आमी सोत मानूंक जाय. जरी आमी त्या झाडाक जेजून त्या झाडाक श्राप सोडले, आमी जर त्या दुयेंसाक श्राप सोडले, आमी सोत मानूंक जाय. हें दुयेंस मुनानसून मेलें. जरी आमकां सिस्टम हें पासून दिसता, आमकां पाळां बीन दिसता तेची दुखता, कितें जाता, तरी आमी सोत मानूंक जाय. ना, जेजू जशें तें हाजीराचें झाड मुनानसून मेलें, तशेंच आमचें दुयेंस मुनानसून मेलें. दुयेंस मुनानसून मेली. तूं सोत मानूं, तुजेर आसा. तुका देवान ऑलरेडी पेखयलां म्हणून 2000 वर्सां पयलीं बरोवन दवरलेलें आसा. हें तुजेर आसा. तूं निर्णय घेवंक जाय. हांव ऑलरेडी बरी जाल्या. तुवें तुजे कुडी कडेन उलोवपाक जाय. कोण कांय करचें ना आतां तुवें तुजो फेथ करूंक जाय. तुवें डिसिजन घेवंक जाय. सगळीं तुका सांगता तूं बरी जालें, उठ आनी चल. तें तुजेर आसा. तूं उठोवन चलोवपाचें. देव आनी कोणूच तुज्या पासून डिसिजन घेवचो ना भयणी. तुवेंनूच घेवंक जाय. बायबल म्हणटा तूं तुज्याच भावार्था वरवीं बरें जालें. म्हाज्या आवय प्रिचराच्या भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणिना. तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली म्हणटा बायबल. म्हणिना तुज्याच भावार्था वरवीं भावार्था वरवीं बरें जालें म्हणटा न्हू. म्हणून तुजो भावार्थ जावं भयणी आतां हांगा. तुवें भावार्थान उठोवन चलोवंक जाय. तुवें कोणाच्याच भावार्था वरवीं तूं बरी जाली म्हणिना. फक्त तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जाली. तूं तुज्याच भावार्थान उठोवन चलोवंक जाय. ऑलरेडी तुजें दुयेंस डॉक्टरान कितें सांगलेलें ऑलरेडी मेलेलें आसा मुनानसून. जशें हें जेजून त्या आजिराच्या झाडाक श्राप सोडलें न्हू, आनी तें आजिराचें झाड श्राप सोडिनासून मुनानसून मेळोन गेलें. म्हणजे मुनानसून आनी त्या जाग्याचेर तें परतें झाड जावचें ना. तशेंच जेजून तुजे कुडींतले कसलेय दुयेंस जावं ऑलरेडी आमी तें श्राप सोडलेलें आसा. आनी जशें तें हाजिराचें झाड मेलें मुनानसून, तशें तुजें दुयेंसूय कुडींतसून मुनानसून मेलेलें आसा. परतें आनी तुज्या कुडीन दुयेंस तें परतें जावचें ना जेजूच्या नांवान. आनी हें तुजेर थारलेलें आसा सोत मानप. तुजेर तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरी जालेली आसा. तुवें फक्त हांगा चिंतूंक जाय. डॉक्टर रिपोर्ट्स आवट. जेजूचो रिपोर्ट भितर घालूंक जाय. एकूच रिपोर्ट आमकां दिलोलो आसा 1 Peter 2:24. जेजूच्याच गायांनी आमी बरी जाल्या. जेजू म्हणटा तूं म्हज्या गायांनी बरें जालेली आसा. तुजेर आसा सोत मानूंक. तूं कितें सोत मानताय. डॉक्टर रिपोर्ट जातलो. तूं तर मानताय देवाचें उतर. देवाच्या उतरान बरी जाल्या तूं उठोवन चलतली. जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. काल हांव गाडी पडली. कित्याक उठोवन चल्लें हांव जाणा न्हू. 1 Peter 2:22 ऑलरेडी हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या म्हणून तुमच्या मुखार हांव उबी आसा. एकूच रिपोर्ट आसा आमकां संवसारान. जेजून आख्खे पृथ्वीचेर मनशाकुलाक एकूच रिपोर्ट दिलोलो आसा 1 Peter 2:24. आनी तो बरोवन दवरलेलो आसा. आनी बरोवन दवरला तो कोणीच फासूंक जायना, कोणूच काडूंक जायना. हेवन आनी अर्थ हो पृथ्वी स्वर्ग आनी पृथ्वी काबार जातली, पूण म्हजें उतर हें जें बरयलेलें आसा तें कोणीच फासूंक जायना. हें उतर म्हाज्या पयलीं येयल्ली उलयलाली आनी बरी जाल्या. आतांय उलयता आनी बरी जाल्या. म्हाज्या फुडें म्हाजी पळय नातरां पोंटुरा पासून हेंच उतर उलयतली आनी बरी जातली. कित्याक हें उतर काल आनी आयज फाल्यां सदां काल तेंच उतर न्हू. हें फक्त आमचें थारलेलें आसा. आमी सोत मानपाचें. कोणूच आमचे पासून सोत मानलें म्हणून आमकां पेखोणी मेळची ना. कळटा. आमीच मागूंक जाय न्हू. फॅमिलीन बसून आमीच सोत मानूंक जाय. तुका जेजू मेळ्ळा न्हू. इफ यू Acts 16:32-31 पळय आमकां कितें सांगता तें देव.
आनी तांणी ताका सांगलें, आनी तेणी ताका सांगलें, सोम्या जेजूचेर बावाट दवर सोंब्या जेजूचेर बावार दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. तारण मेळटलें. तुका इंग्लिशीन म्हणटा बिलीव इन यू अँड युअर फॅमिली वील बी सेव. यू फर्स्ट. तुका म्हणजे हांवें पयलीं स्वत मानूंक जाय. आमी म्हणटा आमचे फॅमिलीन स्वत मानूंक जाय न्हू. 16:31 जेजू कितें म्हणटा, आख्खे फॅमिली स्वत मानल्यार तुमी सगळीं साल्वार जातली. आं जेजू म्हणटा तूं आनी तुजो घराबो, तूं पयलीं स्वत मान, मागीर तुजो घराबो साल्वार जातलो. तूं पयलीं चेंज जा घराव्यान आनी मागीर तुजो घराबो तुज्या फाटल्यान येतलो. हांवूच जर चेंज जायना घरान, फॅमिली येतली पयलींचें जिवीत पळोवन. तांकां जर आफयचें तुका पयलें दिसता देवाच्या उतराक वचोंक खंय. एक भयण सांगताली म्हाका, आमची फॅमिली देवाच्या उतराक येयना. सो कितें म्हणटा, कितें म्हणटा फॅमिली तुजी, तूं पयलीं चेंज जा आनी मागीर आमी येता. सेम देवूय आमकां सांगता तेंच, तूं पयलीं चेंज जा. दुसऱ्यांक चेंज करच्या पयलीं तूं पयलीं चेंज जा घराब्यान. मोग दिवंक शिकय. आमचो एकूच कायदो आसा हांगा, मोग दिवपाचो. देवान आमकां एकूच कायदो दिलोलो आसा, कितें करपाचो, एकामेकाचो मोग करपाक. आमी कोत्ता. आमी जेन्ना पोर्टा गेले, एक ब्रदर हांगा दिल्लो आमकां. त्या भावान पयलींच सांगलेलें म्हाका, तूं जेजू जेजू म्हणून तुज्या फाटल्यान लोक येवंक जायना. तुज्या फाटल्यान तुजी खोळणी पळोवंक जायी. तुजें जिवीत बदलोवंक जाय, तेन्ना तुज्या फाटल्यान लोक येवपाक जाय. कळ्ळें. मागीर तेणी आपणाची स्टोरी सांगलेली. तो एक ड्रग सोडटालो, सोरो पियेतालो, ड्रग सोडटालो. आनी तो कितें तरी जाल्लो म्हणून पोर्टा गेल्लो. आनी पोर्टा ताका बसोंक सुद्दां जायनासलो. ड्रग्साची हें आसली न्हू, अश्योच बडी आसल्यो. आदलें कोर्टाक कोण गेले तांकां कळटलें मातयेचे आसले आनी अश्योच बडी आसल्यो. ते बडयेक धरून म्हणटा आपूण आयकतालो देवाचें उतर. तें आयकून घरा येवन जिवीत बदल्लें. आनी आपूण सदांच प्रेयराक वयतालो. तेजे फ्रेंड इतलो कसो बदल्लो, कितें जालें हेजें म्हणून म्हणटा आपणाच्या फाटल्यान म्हणटा एक्टिवा घेवन येयलो. हांव खंय वयता तो सदांच पळोवंक रावतालो. आनी तेणी पयलें प्रेयर सर्विसाक तो येवंक लागलो. तेणी जिवीत बदल्लें. एग्जाम्पल दिल्लें तेणी. अशें आमचें जिवीत बदलोवंक जाय. मनीस आमच्या फाटल्यान येवंक जाय म्हणटा. कशें जिवीत बदलूंक जाय. पयलीं जर आमी झगडटा, आतां आमी आयकलेलो पवित्र आत्मा. Act 1:8 म्हणटा जेन्ना आमचेर पवित्र आत्मा येता न्हू, Act 1:8 सांगता जेन्ना शिसांचेर पवित्र आत्मा येयलो. वाचया भाव आमी Act 1:8. आमकां पवित्र आत्मा कितें सांगता तेंच आमी करया. पूण तुमचे इतिहास पयलो आविसर 8वी वड. पूण तुमचे देवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात. आमचे देवून येतलो तो पवित्र आत्म्याचें बळ आमी घेतलीं. आनी जेरुजलेम आख्या जुदेयांत आनी सामारेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातले. आमचो घराबो म्हणिना, जी कोण पवित्र आत्म्यान भरल्या, पवित्र आत्म्याची शक्ती घेतल्या, ती आपल्या घरान पयलीं ट्रेनींग घेतली. कळटा. घरान आनी पवित्र आत्म्याच्या बॉलान जर आमी झगडटालीं, हो पवित्र आत्मा आमकां बॉल दितलो हे झगडी करूंक दिना मोगान जियोवच्याक. जर आमी स्वत मानून जियेता जाल्यार आमचें जिवीत बदलोवंक जाय. तेन्नाच आमचो घराबो फाटल्यान येतलो न्हू.
आमी घराब्यान पयलीं गोवाय जावंक जायी, पयलीं घरान जावंक जायी, मागीर शेजाऱ्यांक सांबाळतना, मागीर आख्ख्या जुलैजणांक आमी पयलींच आख्ख्या जुलैजणांक वचोंक सोदता. जावचें ना, पडटलीं आमी. ट्रेनींग येता तेन्ना आमी पडटलीं. जर आमी घरान ट्रेनींग घेयना, पयलीं देवान आमकां घरान ट्रेनींग घे सांगल्या. एक भाव सांगतालो, घर एक आमचें पयलें चर्च. घर म्हणजे आमचें एक पयलीं चर्च. आमी चर्चीन वयता, मेळ दवरता चर्च. आमी आतां संवसारी चर्चीन वयता, थंयसर मेळी आसता, क्लीन करता, थंय आमी झगडटा. चर्चीन झगडना, थंय मोगाचीच उतरां उलयता. तशेंच घरूय आमचें एक फावंडेशन, एक चर्च. आमी जर सगळीं चिंतीत, हें घर म्हाजें एक देवाचें मंदीर, देवाच्या मंदिरान कशें जिवंक जाय तें आमी जर ट्रीट करीत जाल्यार घरूय आमचें देवाचें मंदीर जातलें. आनी तेन्ना आमचें घरूय देवाचें मंदीर जाता तेन्ना आमचोच घरा बांदूं शेजाऱ्यां येतलीं तुमगेर. हालेलुया, हालेलुया. आमचेर सगळ्यांचेर पवित्र आत्मा देवला म्हणटकूच म्हाजेर पयलीं देवला न्हू. तेन्ना हांवें घरान कशें रावंक जाय. हांव झगडटालीं जावं कितें उगडटालीं जाल्यार स्टॉप करूंक जाय. आमची झगडी कित्याक जाता? वस्तूंक लागून, नाल्यार कामांक लागून न्हू. जॉयंट फॅमिलीन कित्याक जाता? कामांक लागून. जेजू कित्याक येयला? सव करूंक न्हू, दुसऱ्यांक आदार करपाक. जेजू काय आपणाचो आदार सव करूंक घेवंक येयला? आपणाची सेवा करूंक घेवन येयल्लो ना. जेजू आमी कशी सव करता? जेजू आमी करिना कोणाक सव, आमचेशी जावचें ना. जेजू जो म्हज्या भितर आसा तो दुसऱ्यांक आदार दिता. जेन्ना हांव घरान बसून काम करतना जर हांव म्हणीत जेजू म्हज्या भितर आसा तो काम करता, हांव करिना, झगडी जातली. चेंज युअर थिंकींग. बायबल कितें जाणा, फक्त चिंतना बदलूंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे. फक्त हांगा बदलूंक जाय. हांव जेता तें हांव न्हू, जेजू जेता मागीर जेजू काम करतलो न्हू. तूं काय करता? गुणगुणटा. तेन्ना आमी कितें जाता? माट्टा जाता. आतां माट्टा कित्याक म्हणटालो जेजू? घरांतलें काम करता म्हणून. माट्टा ताका कित्याक म्हटलें माट्टा? माट्टा येयल्यानी रांदपाक लागलें. आनी जेजू कितें म्हणलें? म्हाजे भयणीक कांयच पडलेलें ना म्हणून लागलें न्हू. गुणगुणटालें. गुणगुणटालें म्हणून तें माट्टा जालें. घरांतल्या कामाक लागून न्हू. घरांतलें काम जाय न्हू, कुडीक जेवण नाका, आमी गुणगुणटा, ताका लागून आमी माट्टा जाता. जायते खूब जाता न्हू आमी. हांवूय जाता. आमी सोयरानान येवपाक जाय. जरी आमी माट्टा जाल्यार आमी सोयरानान येवंक जाय. सेन्सीस येवंक जाय. हें सारकें न्हू, गुणगुणप सारकें न्हू. कित्याक हांव करता तें हांव कांयच करिना, जेजू करता. गुणगुणना तेन्ना आमकां जेजू म्हणटालो, आगो गो माट्टा कित्याक जालें? सायबीण मॅरीन सारको वांटो घेतला देवाचें उतर. देवाच्या उतरान आसलेली गुणगुणिना. गुणगुणटा. जेजू केन्ना गुणगुणटालो? सायबीण माय केन्ना गुणगुणटाली? सायबीण माय गुणगुणटाली? गुणगुणटाली ती? गुणगुंग ना ती? तिका नांव दवरूंक विचारूंक बसून ना ती? गुणगुंग ना? नांव कितें दवरया काय म्हणून विचारलें तिका? सोयऱ्यांक विचारता न्हू पयलीं. तुमी विचारना सोयऱ्यांक पयलीं नांव कितें दवरया काय म्हणून? तें शेजाऱ्यांनी दवरलें नांव. ती गुणगुणली. काय बरें आमची माय ओगी रावताली. चेड्यान म्हटलें अस्तुरे म्हटलें. आमकां बीन म्हटलें चेडा अस्तुरे जाल्यार आमी कितें म्हणटलें आमच्या भुरग्यांक? तुकाच माय म्हटलेलें अस्तुरे म्हटलें तुज्या चेड्यान. तूं कितें म्हणटलें आसलें? तुज्या पोटानसून हांव भायर सरल्या काय म्हणची नासलें आमी? गुणगुणची नासली? पूण पळय ती कितें म्हण पडलेलें नासलें तिका. आतां पासून लोक कितलें कितें म्हणटा. आमी सायबीण माय म्हटलें म्हणून जायना. तिचे गूण घेवंक जाय, तिचे बोल्डनेस. तिणें देवाच्या उतराक कशें बोल्डनेसान हय म्हटलें. त्या जाग्याचेर आमी आसले जाल्यार आतांच आमकां सोद मारूंक भंय दिसता. देवाक सांगपाक सोद मारूंक देवाचें उतर आमकां भंय दिसता. देवाच्या उतरान बसून नासलें, जल्माक बसून येयलेलें भियाता. म्हाजीच कॉन्फरन्स क्लास घेवपाक ती कोणा एक घेता, सांजची आसता रातची.
ती रातची कोणागेर तरी गेल्ली. आतां ती सगळी कॅथलीकूच फॅमिली. ती म्हणटा आपूण घेयना तिंगे. घरा येतकूच देवाचें उतर आयकता. कित्याक भिवंक जाय? साबीन माय म्हणटा, पूण आमी तिच्या भाशेन कॉन्फिडन्स देवाच्या उतराक थीर रावता. हां, ती भियाली थंयसर देवाचें उतर आयको. आमी कोणागेर वचोंक आमचे कॉन्फरन्स क्लास घेता. कोणागेर वचोन सोयऱ्यांगेर बसून, कित्याक ती सगळीं जाणां हांव 7:30 घेता म्हणून रातची आनी दनपारची 3:30 हांव घेता. दुसरें आयकता न्हू. कित्याक भिवंक जाय देवाचें उतर दिवपाक? देवान आमचे शिक्को मारलेलो आमी पयलींच आयकलेलो न्हू. आमकां भिरांत येतलीच. एक्चुली ते 1 तिमोथीन 1:7 2 तिमोथी 1:7 ते तिमोथी पावलो तिमोथीक सांगता देवाचें उतर पोरगोटूंक तूं भियों नाका म्हणटा तो. तिमोथीक सांगता देवाचें उतर पोरगोटूंक भियों नाका. आमकां भिरांत दिसता. म्हाका ती भयणीचें खरेंच खूब फॉर्चर खंय दिसलें की मां घेवं नाका आं. आपूण 4-5 दीस नासची ना थंय आसतली तिंगे देवाचें उतर नाका. हांवें म्हटलें कितें तुमी भियेता? हांगा पासून येवपाक खूब जाणांक भंय दिसता. साना भंय दिसता. देव म्हणटा भियों नाका. ताका लागून म्हणटा तो भियों नाका. ह्या संवसाराक कुडीचो जीव काडटा ताका भियों नाका. आत्म्याचो जीव काडटा ताका भिया. आत्म्याचो जीव कोणाक काडूंक जाता? मनशाक जाता? आमी भियेता. कित्याक भिवंक जाय? आमकां सोंपें खंय दिसता तुमकां देवाचें उतर पोरगोटू? इजी? म्हाका सोंपें हें देवाचें उतर हांगा थंय वचोन दिवपाक? खूब त्रास जाताले आमकां. खूब केण्ण्यो येताल्यो. लोक सोडूत घरान पयलीं जाता स्टार्ट. आनी ते घरान ट्रेनींग घेतल्या शिवाय तुका भायर ट्रेनींग घेवपाक जावचें ना. सो आमीचेर पवित्र आत्मो येयलो म्हणटकूच कोणी बदलोंक जाय? शेजाऱ्यांनी कोण तुजे कुशीक हात येणी? कोणी बदलोंक जाय? हांवें. जेन्ना पवित्र आत्मो येता तेन्ना हांवें पवित्र आत्म्याचें बळ म्हजें देंवोन येता तेन्ना हांवें बदलोंक जाय. हांवें सगळें पोरणे लायफ सोडून दिवंक जाय. झगडटाली, वायट उलयताली, कसलेय कामांक मजे करताली, तें सोडून दिवंक जाय. म्हजें हें संवसारान कितें आसा? कोणाचें कितें आसा सांगा? भुरगीं तुजी? घरान वस्तू आहा ते तुज्यो? आं? कितें तरी आहा तुजें? गाडी तुजी? कितें तरी आसा? म्हजें म्हणून कितें आसा ह्या संवसारान झगडपाक? हें जर आमी मनान चिंतीत म्हजें कांयच ना हांगा सगळें देवाचें जाल्यार झगडी जावची ना. कोर्टान कित्याक वयता? एडवोकेट जोडटा कित्याक? ब्रदर एका टेस्टिमनीन हेजेर युट्यूबाचेर टेस्टिमनीन सांगतालो तेजी आवय बापायन बरें जोडलें आनी कितें जाली? मेली. बरी गिरेस्त घर बरो बंगलो. धाकटो भाव म्हणटा आपणाक फुडल्यान जाय. व्हडलो भावूय सांगता 2 जाण भाव. एडवोकेट कितें म्हणटा? दोगांचें जावचें ना म्हणटा केन्ना? हांव तुका दिता रे, हांव तुका दिता फुडलो. दोगूय एडवोकेट झगडी. आतां कितलीं वर्सांनी एडवोकेटान बरो बंगलो बांदलो म्हणटा. आनी हें कितें जालें हेंचें? हें झगडोंक उरलें न्हू. एडवोकेट बरो बंगलो बांदून म्हणटा आसा. आमची अशीच स्टोरी जालेली आसा. आमी अंडरस्टँड न्हू. आमी मोग दाखयना आमकां. आमी मोगान जियेना. आमचें फक्त मन बदलपाची गरज आसा. मन देवाच्या उतरा प्रमाणे. आनी तोय म्हणटालो जरी त्या आवय बापायन भुरग्यांक देवाच्या उतराची जर समजणी दिल्ली ही गिरेस्त काय दवरच्या पयलीं
समजणी दिल्ली जाल्यार भुरगे झगडचे नासले कोर्टान. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले आसले न्हू. सो आवय बापूय इतले कश्ट करून कितें फायदो भुरग्यांचो. आवय बापायचो पयलीं कितलो फायदो इतले जोडून जर भुरगे कोर्टान वयता जाल्यार. आं आमी अंडरस्टँड आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिवंक जाय. आमी म्हणटा हेणी तेणी दिवंक जाय, कोणी दिवंक जायना. आवय बापायनी शेमायन तेंच्या शेमाय देवाचें उतर दिवंक जाय. डॉक्टरनॉमी 6:8 सांगता तुमच्या दाराचेर देवाचें उतर मारा आनी भुरग्यांक तुमच्या शिकोया. कोणाक सांगता? आवय बापाय. आवय बापूय म्हणटा पाद्रीनी शिकोवंक ना. बायबलान तशें सांगूंक ना. बायबलांक सांगलां पयलीं आवय बापायनी देवाचें उतर दिवंक जाय भुरग्यांक. भुरग्यांक देवाचें उतर शिकोया. आमी पास्टर म्हणटा न्हू, प्रोटेक्शन चर्च म्हणटा न्हू. तूं तेंचे चर्चीन वयशी जाल्यार न्हू तेंचे आवय बापूय तर देवाचें उतर परगडटा. ते भुरगे ल्हान पासून फुडें स्टेजीर येवन हालेलुया कितें तरी म्हणटाले. भुरगे तेंचे देवाचें उतर परगडटा. दिनाकार फॅमिली म्हणून आयकल्या कोणी? तेजी फॅमिली आख्खी, तेजो ग्रँड फादर, ते चेडो, तेजी सून, तेगे ग्रँड सगळीं भुरगीं देवाचें उतर शिकोवंक ना. ती सगळ्यांक शिकयल्या तेणी. हांव तेजे एक दीस गोवायकी आयकताली. एक आवय खंय न्हू भुरगो शिकाना म्हणून ताका सांगलें खंय देवाच्या कामाक दिनाकाराक देवाच्या कामाक यूज कर म्हणून. तो म्हणून लागलो कितें शिकोना म्हणून तेणी आपल्या भुरग्यांक PhD तशी शिकयल्या आनी तांकां देवाच्या कामाक लायल्या. कामाक धाडूंक ना. एक टेस्टिमनी आयकलें तेजें. तेंच्यांनी कितें करता ती हांवें आतां पसून आमी वयता सोलापूर म्हणजे ते सोलापूर तांकां कांय ग्रुपाचें कांय खबर ना पूण तेंचे तशें पास्टर ती जिजस क्लब आनी सोलापूर ती भुरग्यांक घेवन देवाच्या उतरान एके सायडीक बायबल आनी ते भुरग्यांक घेवन जमनीर बसून ती न्हिदयता हाडटानी. पूण ती भुरग्यांक हाडटाच आनी तीच भुरगीं न्हू चर्चीन सर्व करता लोकांक. येदी प्रिचींग करतली सगळें कितें करूंक जाय, झाडू मारूंक जाय, उदक दिवंक जाय, जेवण दिवंक जाय. ती भुरगीं ही ना आवयो ना चडशीं भुरगीं. कित्याक ती हांवें तांकां बेश्टें विचारलें ही बेश्टी ट्रेन जाल्यार ना तांकां आमी ल्हानपणासून चर्चीन हाडटा तें पळोवन ती एकामेकाचें शिकल्या म्हणटा. आमी कितें करता तांकां सगळे भाशा कित्याक तेंचे आवय बापूय उलयता न्हू घरान. आवय बापूय आतां एक तेंचे तुमी आतां जिजस कॉल मिनिस्ट्री तेजे सून तेजी देवाच्या उतरान नासली. सून पळय घरान येयली ना देवाच्या उतरान नासली. ती पळयता शिल्पा ती नाच सून तेज्या पयलींची सून दिनाकार चेड्याची सून बायल. ती पळयता हिंगे सगळीं जाणां पर्सनल प्रेयर करता. सगळीं जाणां उठून सकाळ फुडें पर्सनल प्रेयर करता रुमांनी आपल्या ओगीपण. आपणाक म्हणटा दिसलें आपणाकूय डिजायर येयली कित्याक कोणूच भायर दिसना सकाळच्या आदेसा. आपुणूय पर्सनल प्रेयर करपाक लागली आनी सगळीं जाण हे देवाचें उतर काडटा मायक उलयता. आपुणूय शिकपाक लागली. इवन आपूण कॅथलीक अशें आसली पूण आपूण देवाचें उतर केन्नाच वाचूंक नासलें. हे घराब्यान पयलें आनी आपूण देवाचें उतर वाचूंक लागली आनी ती आतां देवाचें उतर परगटूंक लागली. तिचो आवाज सो तिका घोवान सांगलें एकल्याचो आवाज स्लो. इवन ती स्लो आवाजान वचून देंवता तिजो कडलो पोवटा म्हणटा. म्हणजे एकल्याचो आवाज स्लो आसता. हो बाप तिचो घोवाचो आवाज व्हडल्यान म्हणटा व्हडल्यान हें करता. ती म्हणटा आपणाक दिसतालें आपणाक आयकोचो ना देंवचार पूण जेन्ना ती म्हणटा न्हू तेन्ना म्हणटा देंवचार पळयतालो कित्याक तिचो आवाज स्लो. ती देवाचें उतर परगटूंक लागली. तिची चेडवां देवाचें उतर मडगांवां येयल्ली एकदां जाणा धाकटुली आसली ती. सगळ्यांक लास्ट तेणी स्वामी म्हजो गवळी न्हू आख्खें साम्स 23 पळयनासतना वाचलेलें धाकटुली आसतना. कित्याक जाता हें सगळें घरान आवय बापूय जावं कोण तरी देवाच्या उतरान आसा तेन्नाच दुसरी देवाच्या उतरान येतली. कळटा? आमीच जर देवाचें उतर कितें सांगता तें पाळी ना जाल्यार आमी दुसरी कशी येतली. ह्या घराब्यान आमी पळयता जाल्यार सगळीं ती देवाच्या उतरान आसा कित्याक ती पयलीं तेंचे मनूच देवाच्या उतराचेर आसले.
मागीर फाटें सगळे देवाच्या उतरार येतले न्हू आं फाटें कशें जातलें मुनूच तर आतां जर मून चिकू लायला चिकवाचें मूळ लायलां जाल्यार कितें जातलें फाटें चिकूच जातलें न्हू फाटें कितलेय फाटें येवं कितल्या वर्सांनी येवं कितें जातलें आं कितल्याय वर्सांनी येवं चिकूच जातलें कित्याक मून चिकवाचें आसा तशेंच देवाच्या उतरान जर घरान बुनयाद आसा जाल्यार कितल्याय वर्सांनी तें फाटें म्हणजे कितल्याय वर्सांनी भुरगीं येवं ती भुरगीं देवाच्या उतरानूच वाडटलीं पूण गरज आवय बापायनी देवाच्या उतरान रावपाची आमी भुरग्यांक चेंज करूंक सोदता आमी शेजाऱ्यांक चेंज करूंक सोदता आमच्या घोवांक चेंज करूंक आमच्या बायलेंक चेंज करूंक सोदता जातलें हांव चेंज जायना जाल्यार आतां तेणी तर दिनाकरूच पयलो स्टार्टींग तर देवाच्या उतरान आसलें तेजी सगळीं नात्रां बीन देवाच्या उतरान येतली आसली ना न्हू आतां आमी वयता न्हू सोलापूर ती सगळीं देवाच्या उतरान पास्टर देवाच्या उतरान परगट्टा तेचे गूण पळोवन ती खंय खंय बिराडाक रावताली न्हू तेंच्या घरा कडेन येवन ती बिराडाक रावल्या कळटा रेंटाक ती पयस रावताली आमी जेन्ना डिसेंबरान पयसून येयल्ली ती आनी आमी जेन्ना आनी एकदां केन्ना गेली आमी जानेरान दिसा ब्रदर गेलो तेन्ना ती सगळीं आमी म्हणलें तुमी हांगा खंय लागीं वयताले तुमी आमी हांगा बिराडाक येवन रावली म्हणटा पास्टराच्या लागींच आमचो पास्टर इतलो बरो कित्याक असले गूण आमचे जावंक जाय ती खंय खंय आसली 3 फॅमिली येयल्या ती काय 4 फॅमिली आनी ती सांजची सदांच 7 प्रेयर तेंचो स्टार्ट अशें आमचें जिवीत जावंक जाय अशें आमकां दुसरी पळोवन येवंक जाय आमकां पास्टरान आफोंक ना म्हणटा ती आमी पयलें म्हणटा पास्टराचें जिवीत आमकां पास्टरा भशेन जावंक जाय सदांच देवाच्या उतरान रावंक जाय सदांच 7 आनी संडे तेंचे प्रेयर सर्वीस आसता हें कित्याक जाता जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बॉल येता तेन्ना आमी बदलता न्हू आमचे गूण बदलोंक जाय झगडटा वायट उलयता आमी जावंक जाय दुसऱ्याच्या आदाराची जावंक जाय दिवपी जावंक जाय देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमी ताका कितें दिल्लें देवाक कोणी कितें दिल्लें कांयच दिवंक ना न्हू तेणी आपल्या एकल्याच पुताक ओपोन दिलो संवसारान आमचो नाश जायना जावच्या फुकट दिलो आमी कांयच करिनासतना आमी फावो नासली तेच्या पुताक आमच्या जिवितान घेवपाक इतले आमी पातकी पूण देवान आमचो इतलो मोग केलो ह्या संवसाराचो आपल्या एकल्याच पुताक ओपोन दिलो न्हू ताका लागून आमी जिवी आसा जेजूक लागून आमी जिवी आसा हांगा ओल्ड टेस्टिमनान कितें जातालें ना मातशें कित्याक पवित्र सुवातेक हात लावन सोमतें मरण येतालें आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण ब्रँड न्यू मेंढरो दिवचो पडटालो आनी तोय दिता तो तोय पवित्र आसूंक जाय आसलो इतलें आसलें कळक आसलें पूण जेजू येवन आमी कितली तेजे काकुतीक लागून आमी साल्वार आसा तेणी ऑलरेडी खुर्सार दाखयले काकूत आमचे चुचुरे केल्ले आपूण मरोन आमकां हें जिवीत दिलेल्या खातीर आमी जिवी आसा आमी कितली दिनवासनी कांय जाणां वखाणूंक जाय देवाक कितली आमी आर्गां दिवंक जाय दिसपटे जिवितान आमी जिवी आसा फक्त जेजूकूच लागून जिवी आसा संवसारान तेजे काकुतीक लागून जिवी आसा जाल्यार आमी मरोन काबार जातली आसली आमी कितें जावंक जाय दिवपी जावंक जाय दिवपी एक कालूच हांवें एक युट्यूबाचेर गोवायकी आयकल्या आमी सगळीं जाणां न्हू कॉलगेट सगळीं लायता न्हू कॉलगेट फॅक्टरीची कशी ती फेमस जाली कोणी आयकल्या आं कॉलगेट फॅक्टरी कशी फेमस जाली तेजे सरनेम कॉलगेट त्या फॅमिलीचे सरनेम कॉलगेट आसले ती एका गांवांत रावताली मागीर ती अमेरिकान येयली ताचो आवय बापूय विलियम कॉलगेट म्हणून तेजो चेडो धाकटो आसलो अमेरिकान येयली आनी म्हणटा अमेरिकान तेंचे बिझनस तेंच्यांनी स्टार्ट केले शाबू आनी मेणवाती करपाचे कॅन्डल लॉस जाले सगळे लॉस जायता फुडें तो तरणाटो भुरगो आसलो न्हू विलियम कॉलगेट ताका सांगलें तूं न्यूझिलंडान चल
तो फॅमिलीची हालत पळोवन आनी तो भुरगो आनी फॅमिलीक सोडून वचपाक ताका नाका आसलो. फॅमिली फोर्स कोत्ता म्हणून तेणी तेन्ना त्या टायमाचेर बोटीच्यो तिकेटी काडच्यो पडटाल्यो, बोटीन भोंवताले दिसता, प्लॅन नासले आसताले. सो तेणी बोटीची तिकेट काडली म्हणटा आनी खूब दुखेच आसलो. आनी तो बोटीन जेन्ना दुखेच बसलो, एका कोणी कॅप्टनान ताका पळयलो आनी तो येयलो आनी ताका म्हणलो तुजें कितें जालें. तो म्हणटा आपणाक सांगपाक नाका आसलें, पूण तेणी ताका जेजूची खबर सांगली. जेजू कोण तो, आनी जेजूचेर तूं विस्वास धरून रावता जाल्यार तूं केन्नाच लोजेक पडचो ना. आनी ताका तेणी 4 पॉयंट सांगले. तूं सदांच जेजू कडेन आर्गांनी मागणें कर आनी जेजू तुज्या बरोबर आसा, तो तुका केन्नाच सांगचो ना. आनी तुजो तो धावो वांटो कसलेय बिगनेसान तुजो धावो वांटो ताका दिवपाक तूं विसरूं नाका. आनी चवथो, ताका तुज्या बिगनेसाचो कसलेय पार्टनर कर. कोणाक? जेजूक. आमी आमच्या जिवितान न्हू जेजूक पार्टनर करपाची गरजूच आसा. तो आमच्या काजारी जिवितान बसून आमी ताका पार्टनर करूंक जाय आमच्या. कित्याक करूंक जाय? आमी ताका वचून सांगपाक जाय. पार्टनराक आमी सांगिना आमच्या फ्रेंडांक वचून बेस्ट फ्रेंड कसो. पार्टनर म्हणजे एक बेस्ट फ्रेंड करूंक जाय जेजूक. आतां आमच्या काजारी जिवितान कितें जालें, कोणाक सांगूंक जाय आमी आमचो पार्टनर कोण? बेस्ट फ्रेंड न्हू, ताका वचून सांगपाचें. लोकांक सांगल्यार कितें आतां सगळें फेमस, हो आमचो बेस्ट फ्रेंड असो कोणाकूच सांगचो ना. ताका आमी कसल्याय जिवितान कसल्याय बिगनेसान ताका आमी आमचो पार्टनर करपाची गरज आसा. हे ताका 4 पॉयंट दिल्ले आनी ताका सांगलेलो. आनी तो दुसऱ्या गांवांत वयतालो न्हू, तेणी धावो वांटो ताका दिवपाकूच जाय म्हूण सांगलेलो. ओल्ड टेस्टिमेंटान धावो वांटो. मागीर जेनेसीस 28 न्हू एक हें आसा, जेजूफूय एकदां न्हू दुसऱ्या गांवांत वचपाचो आसलो. आनी एकदां तो वाटेक वयतालो तेन्ना न्हू एका गांवांत ताका झेम येता रानान कशें. तो न्हिदता आनी ते न्हिदता ते सुवातेर ताका कितें दिश्टी पडटा, वयरसून एक निसण लायला आनी स्वर्गदूत देंवता वयर चडटा तें ताका दिश्टी पडटा. आनी तो म्हणटा कितें, ही देवाची सुवात. आनी तो एक फातर आनी देवाक सांगता तो, हांव म्हाजे फॅमिलीक सोडून वयता, दुसऱ्या गांवांत वयता तर तूं म्हाज्या बरोबर आसतलो आनी हांव तुका म्हाजो कसल्याय वावराचो धावो वांटो दितलो. जेजूफ तशेंच ताका ती स्टोरी सांगता तो कॅप्टन ह्या विलियमाक सांगता, विलियम कोलगेटाक. आनी तो वयता न्यूझिलंडान ताका रोखडेंच काम मेळटा. सोप शाबू तयार करताले आनी तो तें काम विस्वासान करता. थंय तो मॅनेजर कसो पळोवपाक आसता, सुपरवायझर पळयता तो करतालो, सारको विस्वासान करतालो. आनी तेंची शाबाची फॅक्टरी बरी चलताली, वाडटाली. आनी हो आपणाचो धावो वांटो काडून सदांच एका बॉक्सान घालतालो. आनी तशें 6 वर्सांनी तेणी आपणाची कोलगेट फॅक्टरी स्टार्ट केली. तो धावो वांटो घालपाक आनी तेणी कितें सांगलें, म्हाजो आनी एक एकावंट उक्तो करुया म्हणून. कोणाचो एकावंट? जेजू क्रिस्ताचो. तो एकावंट तेणी उगडलो आनी तो पयशे घालपाक. आतां कोलगेट तेची स्टार्ट जाली म्हणून तेणी धावोच वांटो दिवंक ना. तो आतां इनक्रीज जालो, 20% दिवंक लागलो, 10%, मागीर 40%, मागीर 60%. आतां तो 90% दिवपाक लागलो. आनी तेजी फॅक्टरी अशी वाडोवंक लागली, सगळ्या संवसाराक तेजी फॅक्टरी जाली. कित्याक? तेणी तसोच. आनी तो म्हणपाक लागलो म्हणजे देवाचें काम करता तांकां खंयसरूच देवाचें उतर परगटूंक त्रास सांग जायना म्हणून तो हो देवाचो वांटो तेणी वाडयलो. अमेरिकेक बायबल क्लास स्टार्ट केली शिकोवपाक. असो ताचो बिजनेस वाडटाना तो ताका एक तेणी स्टोरी सांगली त्या कॅप्टनान. कितें जाणा, एकदां पेद्रू नुस्तें धरूंक गेल्लो न्हू, दाये सायडीक मारले जाल्यार दुसऱ्यान ताका नुस्तें कांयच मेळोंक ना. मागीर जेजून ताका कितें सांगलें, दुसरे सायडीक मार, आनी नुस्तें खूब पडलें. तशेंच ताचो बिजनेस तो खूब वाडलो म्हणटा. तो गरिबांक बीन सारकें तेजें हें करपाक लागलो. तो मेलो पूण तेज्या नातवानूय तस आपणाचे ग्रँडपान कितें स्टार्ट केल्लें तें आतां आपूण करता. आजुनूय चालू आसा आनी सगळ्या संवसाराक तेजे आनीक तेजे हे जाले फॅक्टरी, शाब्बाच्यो, चेराच्यो बाटल्यो, ट्यूब, कोलगेट, पेस्ट, ट्युबांनी ते म्हणटा स्टार्ट जाले. देवान तांकां म्हणटा नॉलेज दिली जेजून. जेन्ना आमी देवाचो धावो वांटो चुकानासतना काडटली, धावो वांटो हरशीं एक्चुली ओल्ड टेस्टिमेंटान, न्यू टेस्टिमेंटान
चॅरफूल हार्ट, उदारपणान, मोगान दिवंक जाय. आमी कितें दिता तें मोगान दिवंक जाय. आमकां कितें दितले, कितें मेळटलें म्हणून दिता आमी मोगान दिवंक जाय. हे म्हजो वांटो. तो म्हणटालो देवाचें काम करूंक बोन जायना जावच्या, हो म्हाजो वांटो आपूण शेअर करता हो. तशें आमी मोगान दिवंक जाय, कळटा. पूण धांव न्हू, चॅरफूल हार्ट, मोगान. एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक दावत वांटो दिता जेवण, आं, दावत वांटो दिता, मोग करता म्हणून आमी कितें वागता तें जा न्हू. ना पुरो धा वांटो तुका. आमी देवा कडेन कित्याक धा वांटोच पुरो म्हणटा. आमी मोग करता तर जेजून आमचो मोग केलो तसो आमी मोग करता. मोगान आमी काडटली, कोणी दिसलो जाल्यार हो जेजू म्हणून दितली. म्हाकाय फाटल्या दिसांनी एका भावान टिचींग धाड म्हाका 10 भेटयले रिकॉर्डिंगाचेर. तो म्हणटा ते टिचिंगाचेर आपणी खूब जाणां ब्लेस जाली म्हणटा. ओल्ड टेस्टिमोनान देव सांगता, हांव तुमचे चोरतलो 10 वांटो दिना जाल्यार. कोण चोरतलो? डॉक्टर चोरतले आनी कोण येतालो चोरतलो? एकलो भाव, आमी जेन्ना देवाच्या उतर फोरगोटूंक वयतालीं, तो भाव एकलो गाडी चलयतालो. तो म्हणूंक लागलो, जाणाय आमचे म्हणलो येदे व्हडले भाट आसा, माड आसा, ना आंबे आसा, हातेरा सगळो लोक खाता येवन, आपूण आतां म्हणलो केस करतलो. सारकें न्हू? हांवें म्हणलें हांव नको, सगळें चोरता न्हू. हांवें म्हणलें मिलाकी चॅप्टर 3:10 बीन वाच म्हणून सांगलें. तूं देवाचो वांटो दिता काय म्हूण विचारलें. तें आनी कितें? आमी देवाचो वांटो दिना न्हू. नाल्ल बसून आमी कितें अशें पृथ्वीचेर कितें आमी रोयता, पयशेच न्हू, ते पासून आमी 10 वांटो दिवपाक जाय देवा. ना चोरतले. आमचे रुम्स आसले आनी आमकां तितली समजणी नासले. रेंटल रूम दिताले, ते मदींच चोरून वयताले, सोडून व्हरताले, वयताले. आतां आमकां कळना कित्याक वयता ते. एकदां आमी टिचींग आयकलें, घरा येवन सारकें टेंट बसून रुमाचे रोखडेच काडपाक लागले आमी. भायर सोल म्हटल्यार बसून रुमाचो लोक भायर सरना. पयलीं कितें जातालें, मदींच सोडून वयताले. सो आमी देवाच्या हेका न्हू सिस्टम आसा, थंय संवसारान सिस्टम आसा न्हू कसल्यो वस्तू. आतां मिक्सर हाडलो, बेश्टो लायलो म्हण जाता, तेजें सारकें आसा न्हू. तशेंच देवाच्या हितूनय सिस्टम आसा. तुका आशिर्वादांत देव भरूंक रावता, पूण तूं तेजो सिस्टम पाळूंक जायो. आमी पाळटा तेजो सिस्टम, तेजो 10 वांटो दिवंक जायो आनी पळोवंक जाय. तो म्हणटा थंयसरूच कितें म्हणटा, मिलाकीची चॅप्टर 10, आपणाक तूं परिक्षेन घाल. थंयसरूच तो म्हणटा तुजो 10 वांटो दी आनी परिक्षेन घाल. जर आपूण तुका स्वर्गाचे मांडो दारां आनी उगडिना जायत जाल्यार, इंग्लिशीन म्हणटा देर इज नो रूम फॉर यू. इतलें तुका देव दितलो जेन्ना तूं दिता तेन्ना. आमकां कितें शिकयलां संवसारान? घेवपाचें, घे 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 घे. पूण देव म्हणटा दी. लूक 6:38 वाचून पळोवया ब्रदर आमी. लूक 6:38. तें म्हाजें टॉपीक नासलें. हालेलुया. दियात आनी तुमकांय देव दितलो. हां, दियात काय घेयात? हां, दियात आनी तुमकां देव दितलो. बरें चिकार माप, बरें चिकार माप, दामून चेपून हालोवन आनी वतसर आनी वतासर सुयेन बोल्लोलें देव तुमच्या ओटयेन घालतलो. हांगा देव आसा, एक्चुली मनीस तुमच्या ओटयेन घालतलो. आं, देवूच मनशाक हाडून तुमच्या ओटयेन घालतलो. कित्याक? ज्या मापान दिता, ज्या मापान तूं दिताय दुसऱ्यांक दिता, त्याच मापान देव तुमकांय दितलो. देव तुमकां दितलो. आमी कितले दिता? इल्लेशें दिता, इल्लेशें मेळटलें. कशें मेळटलें आमकां दिल्यार? दामूनचेतून हालोवन वतासर सुयेन भरलेले देव आमचे मनशाक धाडून ओटयेन घालतलो, म्हणजे आमच्या भुजब. आतां आमचेशी एक 10 रुपया आसा. 10 रुपया आसा. 7 रुपया हांवें गरिबांक दिले. कितले उरले आमचे कडेन?
₹3 उरले. आं ₹3. खंय शिकले आमी हे? स्कुलान शिकले न्हू. ₹10तले ₹7 काडले, ₹3 उरले. आतां बायबलान आमकां कितें शिकयता? जेन्ना आमी ₹7 दिले गरीबांक, ते आमकां कितें म्हणटा? दामून चेपून हालोवन वतासर ते ₹7 दामून चेपून हालोवन वतासर देव आमचे मनशाक धाडून ओटयेन घालतलो. ₹3 उरतले बायबला प्रमाणे? ना. दामून म्हणजे ₹7 दिल्यार ₹700, 707,000 देव आमच्या ओटयेन घालतलो. कळ्ळें? हें देवाचें गणीत. संवसाराचें गणीत ₹3 उरतलें. पूण देवाचें गणीत कितें म्हणटा आमकां? लूक 6:6 दामून चेपून म्हणजे हांवें एग्जाम्पल दिलां. हे ₹7 स्पेंड केले तुका ₹7 ते डबल टिबल परत मेळटले. समजता? जेन्ना आमी दिता तेन्ना कितें जाता तें? पूण आमी मोगान दिवंक जाय, कंप्लेन करूंक जायना, गुणगुणूंक जायना. देव कशें आमचे वटेन घालतलो? दामून चेपून चेपून चेपून. आमी इल्लेशें दिल्यार इल्लेशें दामून मेळटलें. सुबेज दिल्यार तो पळय 90% दिवंक लागलो खंय. आख्ख्या संवसाराक तेज्यो फॅक्टरी जाल्यो. देव कसो दिता तो कळ्ळें? दामून चेपून. ही भयण म्हणटा एक दीस आपणें कोणाक तरी एक शिकोवणदाराक सोलापूर वयताना आमच्या ब्रदरीक आपणें म्हणटा 5,000 दिले. आनी आपूण आसा आनी म्हणटा तिच्या घोवान इन्शुरन्साचें हें केलें. आपूण सांबाळ्ळें तेजें हें जालें पेपर सुद्दां म्हणटा भायर मारले, मेळचें ना म्हणून. रोखडेंच म्हणटा तें मॅसेज येयली आपणाक पयशे तुमकां रिन्यू करा म्हणून. ते कितले? 50,000. कितले दिल्ले? 5,000 दिल्ले न्हू. देव म्हणटा न्हू दामून चेपून हालोवन वता सर. आतां 5,000 दिले ताका 5,000 उणें जाल्ले न्हू. पूण देवान ताका दामून चेपून दिले न्हू. तशेंच आमच्याय जिवितान देव आमकां रावता, पूण आमी तेजो सिस्टम पाळटा दिवपाचो. देव रावता आमकां ब्लेसींग करूं. ब्लेस मी लॉर्ड म्हणल्यार जावचें ना. आमी कोळणी आसूंक जायी. आमचें कितें करता ना आमच्या जिवितान कोळणी आसूंक जायी. भावात विथावट फेथ विथावट एक्शन काय फायदो ना न्हू. फेल भावार्थाक आमचें कोळणी आसूंक जायी. कोळणी आतां भावार्थान आमी कोळणी करूंक जाय. ब्लेस मी लॉर्ड म्हाका आशिर्वादान भर, म्हाका दी म्हटलें म्हणल्यार हें दिवपाक जाय जाल्यार तुवें कोळणी करुपाक जाय. पयलीं तूं एक्शनीन घाल, मागीर तुका देव तुज्या जिवितान कशें एक्शनीन घालता तें पळय. जरी तुका त्या टायमाचेर दिसचें ना, पूण तुका गरज आसता तेन्ना देव तुका खंयच्यान खंयच्यान हेल्प करतलो. हें म्हाजें एक्सपिरियन्स. हांव जेन्ना म्हाका जायते कॉलेजीन सेकेंड इयरार म्हाका जेजू मेळ्ळो. तेन्नाच्यान हांव जेजूचेंच करतालीं. कामाक वयतालीं जेजू. चड टायम हांव कामाक बसून दिनासलें, पूण देवाक करतालें. म्हजो 10% जेन्ना आयलो एक्स्ट्रा दितालें. हांव केन्नाच न्हू आजून पासून म्हाजें केन्नाच उणें अशें हांव तितलेंच दिना. हांव सुबेसूच दिता. कित्याक हांव जाणा जेजू हें तुजें. म्हाजो पार्टनर कोण तूं. पार्टनराक जशें आमी पयशे दितलीं तशेंच दिवंक जाय ताका मोगान. आतां तुजें बिजनेस पार्टनर आसता ताका आमी पयशे दिना. तूंच दिता सगळें दिता न्हू. तसोच आमचो बिजनेस पार्टनर हो जेजू आसा. आनी हो संवसाराच्या बिजनेस पार्टनरा भशेन न्हू. तो घेवन आपणा कडेन दवरचो ना, तुका परत दितलो. असलो हो बिजनेस पार्टनर. तेन्नाच्यान म्हजो सारको. आनी हांव दिवपाक बीन केन्ना हें करूंक ना. आनी टायमूय दितालें ताका. जेन्ना म्हजें वॅडींग टायम येयलो न्हू, हांवें चिंतलें म्हाका आतां इतलें जाय न्हू. आमी व्हरोंकूच जाय न्हू कितें ना कितें. कबट, बेड, सोफा, फ्रीज सगळें न्हू हांवें रेट घातली. कित्याक हांव जाणा न्हू हें देवाचें. कित्याक एके भयणीन म्हाका तेंच्यांनी घर बांदलें न्यू हावस. हांव न्यू हावसाक म्हणटा वस्तू जाय त्यो सगळ्यो आपणीन म्हणटा कितल्यो वस्तू जाय त्यो काडलेल्यो आनी तेजेर रेट घातलेली आहे. कित्याक सगळें देवाचें न्हू. शॉपां बीन सगळीं म्हाजेच रेटीन म्हाका मेळटलें. तशें तेणी म्हाका सांगलें तूं रेटीक सगळें घाल आनी पळय देव तुका तेच रेटीन दितलो. आनी सगळें म्हजो ड्रेस पासून न्हू हांवें ड्रेस भरयल्लो. आनी खरें म्हटल्यार न्हू सगळें भरयल्लें तें न्हू. हांवें एकूय
विकतें घेवंक ना. एकूय वस्त हांवें विकतें घेवंक ना. म्हाजी भयण प्रूफ आसा. एकूय बॅड पासून हांवें घेवंक ना. कोणी येवन हांव दिता तुका बॅड जाय, सोफा जाय, हांव दिता तुका सगळें न्ही. आनी जी रेट हांवें बरयल्ली तीच रेट नाल्यार कमी रेटीन देवान म्हाका दिले. पूण हांवें फारीक करूंक ना. इवन म्हजे हॉलाचे पयशे हांवें फारीक करूंक ना. जेवणाचे पयशे हांवें फारीक करूंक ना. डेकोरेशन हांवें चिंतूंकूच ना. म्हजें अशें हांवें वेडींग म्हजें सिंपल रेजिस्टर आनी पार्टी आसली. बेश्टी पार्टी म्हणून जाणा. पार्टी म्हजी देवाच्या उतराचेर जाली. प्रेज एंड वर्शीप जालें. सगळीं म्हाका म्हणटालीं काना गांवाचें वचून तुजें वेडींग. हांवें चिंतूंक ना. हांव जाणा सादें. भितर हांवेंय पळोवंक ना डेकोरेशन. तो फोटोग्राफर गेलो आनी म्हाका भायरूच तापोवंक लागलो. वोकातालो. तुवें म्हाका सांगूंक ना असली पार्टी म्हणून. आपूण म्हळ्यार सूट बीन घालून येतलो आसलो आनी लायटी हाडटलो आसलो. आपूण कांयच हाडूंक ना. जाल्यार म्हाकाच खबर ना. हें सगळें देवाचें न्हू. आनी म्हाज्या वेडिंगाक कोणाक सांगूंक नासलें. ती येवन सगळ्यांनी पार्टेचें हें केलां अरेंजमेंट. आनी म्हाज्या हितून बरो कामिलो आसलो. ताका मागणें आसलें हेजेर जेवणाचेर मागणें करूंक लागलें. तेणें मदींच गिफ्ट ऑफ टांग्स केली. सगळीं वयता म्हणजे कोणाक कळना न्हू जिपेचें तेणें कितें तें. आनी आमी सगळीं म्हणटा आमचे कोण ग्रुपान आसलीं सगळीं जाणां जिपेचेर. आनी तो फोटोग्राफर कितें करता कोण पळय म्हणटा न्हू दोळे धांपून तेंचो फोटो काडल्या तें कळटा. जिपेचें तेणें वेडींग पार्टेन. जेजू कारका हें सगळें कित्याक जालें. हांवें दिलें देवान. तुका गरज आसा तेन्ना देव तुका दितलोच. म्हाका कितेंच स्पेंड करपाक पडोंक ना. हांवें केन्नाच देवाचें काम म्हाका दितलो म्हणून. कित्याक हांव एक जाणां जेन्ना हांवें वाचलें एक कायदो म्हाजो देवाचें उतर परगटपाचो. देवाक कांय फायदो ना. हांव देवाक कांय करिना. ह्यो म्हजो कायदो करता हांव देवाक कांय करिना. हें म्हजें काम न्हू देवाचें उतर परगट करूंक. देवाक कितें करता आमी परगट करपाचें काम करता. आमी काम आमकां सॅलरी मेळटलीच. देव केन्नाच रिणान रावचो ना. जसो वावराड्याक म्हणटा दिसपटो फावो तसो देव आमकां खंयच्यान दिसपटो दिता. आतां आमी आमचे बायबल क्लास आसता न्हू. ते एक दीस कितें जालें म्हाजी गाडी स्टार्ट जायनाहली. गाडी स्टार्ट जायना. हांवूय नकळो कित्याक ती. तो दुसऱ्या फावरा गेलो आनी गाडयेचें सगळें काम कर आपूण बील दिता फारीक करता. कितें सांगलें गाडयेचें काम कर तूं हांव बिलूच दी हाडून म्हाजे कडेन. म्हाका टायमूय ना आनी म्हाका कितें दिसूंक लागलें. पूण तो म्हाका परत जाता म्हणून आतां म्हणलें खंय वयतली टायम ना. एक फ्रेंडागेर गेल्ली. फ्रेंड म्हणूंक लागलो गाडी कित्याक स्टार्ट जायना. तो पळय म्हणलें मॅकानीक आहा. आतां म्हाका वचोंक फावना न्हू. देवान मॅकानीक पासून फुड्यान हाडून दिलो. मागीर तेणें बील दिलें. मागीर ताका बील धाडलें. तेणें बील धाडलें. सो देवाचें काम करतना देव म्हणटा तुज्या वावराड्याक कितें जाय तें आपूण दितलोच म्हणून सांगलां. तूं काम करतना तुजें काम करीच राव. ऑफिसान वयता आनी आमी काम करता. पेमेंट केन्ना पडटलो करता. तूं कामाक वयता टिचर. तूं रावता म्हाका पेमेंट केन्ना पडटलो. तुका खबर आहा न्हू पेमेंट पडटलोच म्हाका. तुजें काम करीत रावताय तूं पेमेंट दितलो म्हणून तितलोच काम करता. तुजें काम कितें आहा तें आमी एक्स्ट्रा सुद्दां करता न्हू कामां. हांव जेन्ना कामाक वयता हांव एक्स्ट्रा सुद्दां करतालें तेंचें काम. कित्याक तें एक्स्ट्रा पेमेंट दितालें म्हणून न्हू. तशेंच देवाच्या राज्यान आमकां दिसपडो येतलोच. देवान सांगलां दितलोच म्हणून. सो तुजें काम फक्त परगटपाचें. कितलें जालें तुजें परगटपाचें काम न्हू. परगटीत राव तूं. थकोंक जायना आमी. देव म्हणटा बरें काम करतना तूं थको नाका. नेमक्या काळाचेर तूं भरपूर लिवतलोय. गॅलेशियन्स 6:9 नेमकें एक्झॅक्ट टायम केन्ना तूं बोगसणें मागून उठोन पडोन देवाचें काम करता पळय तेन्ना तुजो एक्झॅक्ट टायम. तूं बोगसणें मागून दुसऱ्या बोगसणें दिवंक जायना. जोजपाचो एक्झॅक्ट टायम केन्ना जालो जेलीन सगळें हें जावन. तसो आमचो एक्झॅक्ट टायम आसतलो तेन्ना आमी भरपूर लुवतलीं. बरें करीत रावपाचें आमी. आमचें काम फक्त बरें करीत रावपाचें.
आमी हें कितें शिकयता तें जेजूक काय करिना आमी कळ्ळें जेजूक करिना आमी म्हणटूच थोकोन आसतना बरें तें करुया थोको नासतना कितें करुया बरें तें करुया कित्याक बरें करचें सोडून दिता जाल्यार बरें करून दिता जाल्यार करचें सोडून बरें करून दिता जाल्यार ताचें पीक वेळ पावत पीक वेळ येतलो तेन्ना कित्याक बरें करचें सोदून दिता तेन्ना बरें करता दितात सोडून दिता तेन्ना ताचें पीक वेळ पावतच आमकां मेळटलें तेचें पीक वेळ पावतकूच आमकां मेळटलें सोडून न्हू सोदून सोदू सोदून 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 तेन्ना आमी कित्याक बरें करचें सोदून दिता तेन्ना ताचें पीक वेळ येतच आमकां मेळटलें आमकां म्हणजे सोदून काडटा तेन्ना आमकां बरो आतां आमकां चान्स मेळटा ते आमी करता तेन्ना आमी करीत रावता तेन्ना आमकां वेळ येतकूच पीक दितलोच हां नेमक्या काळाचेर आतां आमी जेजूक कितें करता तें पळोवया कळ्ळें न्हू हें आमी जेजूक करिना जेजूक आमी कितें करता मॅथ्यू 25:36 ते पर्यंत दिसता जेजूक आमी कितें करता तें जाणा सांगता जाय सगळ्यांक जेजूक आमी हें प्रवचन करता म्हणजे जेजूक करता आमी हें आमचें काम हें जाणा सांगता जाय हें काम आमचें परगट करपाचें जशें ऑफिसान वयता आमी कामाक वयता तशेंच हें आमचें काम परगट करपाचें आतां आमी जेजूक कितें करता तें पळोवया मॅथ्यू 25:36 पर्यंत हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें फुडें पयलें वाचपाचें आनी 35 पळोवया 35 मॅथ्यू 31 खंय जेन्ना मनशाचो पूत सगळे आपल्या दुतां घेवन मोहिमेन येतलो तेन्ना तो आपल्या मोहिमेच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन काडटा तसो तोय सगळ्यांक राष्ट्रांक कुशीन कुशीन दवरतलो शेळयांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक दवरतलो तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलो न्हू येयात आनी संवसार रुसलोल्यांक तुमचें तयार केल्लें राज तुमचें दायज म्हूण घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक वाडलें कितें म्हणटा हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक वाडलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव तानेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव वाटसूर कसो आयलो तुमी म्हाका बिराड दिलें हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें हांव विधवा आसलो तेन्ना विंगडो आसलो तेन्ना तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें म्हणटा पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हाका म्हजी खबर घेतली पिडेंत आसलो तुमी म्हाजी खबर घेतली बोणकुणीन आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली हांव बोडकोणीन आसलो तेन्ना तुमी म्हाका भेट दिल्या ते वेळार प्रमाणीक मनशां ताका जबाब करून विचारतलीं त्या वेळार प्रमाणीक मनशां जबाब करतलीं आनी ताका विचारतलीं सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें सायबा केन्ना म्हणून तुवें हांव तुका भुकेल्लो देखलो आनी हांवें तुका जेवण दिलें तानेल्लो पळोवन पिवंक दिलें तानेल्लो पळोवन केन्ना तुका हांवें पिवंक दिलें केन्ना म्हूण तुका वाटसूर कसो पळोवन केन्ना आमगेर म्हणून बिराड तुका दिलें हांवें तुका वाटसूर पयलो आनी बिराड दिलें विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें विंगडो पळोवन तुका केन्ना न्हेसोवंक दिलें आनी तूं पिडेंत वो बोणकुनी आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेलें पिडेंत वो बोडकोणीन आसतना तुका हांवें केन्ना भेट करूंक दिल्या आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो हांव तुमकां सच सांगता हांव तुमकां सच सांगता म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भाव भयणी
म्हाज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणींक मोदल्याक एकल्याक जें कितें तुमी मोदल्याक केलां तुमी एकले कितें केल्यां तें तुमी म्हाकाच केलां. ते तुमी म्हाकाच केल्या, जेजूक केल्या आमी. हालेलुया. जेन्ना आमी भुकेल्लो देखता ताका आमी जेजू म्हणून जेवण दिता, तानेल्लो म्हणून उदक दिता, बिराड दिता ताका, कपडे दिता, मेळोंक वयता आमी ताका हॉस्पिटलान, बोनखोणेन, कोणाक वयता आमी जेजूक वयता आमी. हें सगळें आमी जेजूक करता. हालेलुया. हितूनय म्हणून जायते टेस्टींग येता. आं भुकेल्लो आनी केन्ना पिडेस आसलेलो. एक ल्हानशी स्टोरी सांगता. एक भिकारी आसलो, भिकारी तेजो बापूय आनी चेडो. एक दीस अशें जाता तो आपल्या भुरग्याक लागून न्हू असो पयशे मागता एक ड्रायव्हरा कडेन, बरो बिजनेसमॅन. आनी तेज्या वांगडा एक फ्रेंड आसलो. तो म्हणटा नाका तेंचो धंदोच तो, आयकता, तो तांकां धंदोच तो, ताका दिवं नाका पयशे म्हणटा. आनी ते बिजनेसमॅनाचें काळीज मातशें अशें जाता, नाका म्हणटा म्हणून तो दिना. आनी बापूय तो सगळ्यां कडेन पयसो मागता म्हाजो भुरगो हॉस्पिटलान व्हरा नाल्यार मरतलो म्हणून. तो बिजनेसमॅन सोडून ताका येता आनी परतो येवन पळयता जाल्यार तो भुरगो मेलो. आमी केन्नाय अशें आमचें जाता न्हू लायफान, जायना? तो भुरगो मेलो. आतां ताका कितलें दूख जालें. तेणी ताका आपल्या मागीर ऑफिसान कामाक दवरलो बापायक. कित्याक तो म्हणून चुकलो, पयशे घेया. तो म्हणलो बापूय आतां आपणाक पयशांची गरज ना, आतां आपूण पयशे घेवन कितें करूं. आमचे कडेन जाता अशें टेस्टींग आमकां येता. येता न्हू, आमी जायत्यो गो दिवपाक विसरता न्हू, जायना? ताका लागून आमी जेजू म्हणून दीत जाल्यार आमकां चड चिंतना येवची ना. आमी भुकेल्लो आसलो ताका जेवण दिलें, तानेलो ताका उदक दिलें, कोणाक बिराड नासतना बिराडाक बसून दवरल्यार न्हू जायत्यो टेस्टी येता. आमी एकदां दवरलेले लो कास्ट असले, आमकां खबर आसली, शेजाऱ्यांक खबर ना, आमची जॉयंट शेजारी आसली आनी कोणाकूच सांगूंक ना आमी. आतां कितें करतली, ताका एक चेडो आसा आनी ताका घोव ना, ताका कशें सोडटली म्हणून दवरले. कितल्यो तायण्यो येयल्यो, पूण जेन्ना तायण्यो येयल्यो ताका बिराड मेळ्ळें. मागीर ताका सांगलें आमी वच म्हणून. कितें बेश्टें हें न्हू, जायत्यो आमकां तायण्यो जेन्ना आमी देवा जेजूक करूंक वयता न्हू, जेजूच्या नांवान, तेन्ना देंवचार करूंक दिवचो ना. आमी जबरदस्ती करपाक जाय. आमी कितें करता, एकदां हें प्रिचींग चालू आसलें म्हाजें तेन्ना एक भयण आपली घोवायकी सांगता आनी तिणें म्हाका सांगलेलें. ती खंय एका फॅमिली आसली, ती चेडवां बीन बरी आसली, पूण जाणटी बायल आसली तिका म्हणटा आपूण सदांच पयशे दिताली ते जाणटे बायलेक. आतां कोणाक फॅमिलीची खबर नासता न्हू, सदांच तिका पयशे दिताली म्हणटा, आनी ती आपणाक जाय ते काडून खाताली. आपणाक कोणी सांगलें तिका कित्याक पयशे दिता, आपणी स्टॉप केलें म्हणटा. आनी जायत्या तेंपान कळ्ळें ती बरी ना म्हणून. खबरेक गेली म्हणटा. तिणें विचारलें बाय म्हाका तूं पयशे दितालें ते कित्याक दिवंक ना. आपणी टॅबलेटां बीन हाडटाली. तिची फॅमिली आसा, पूण आमकां एकदां कितें जाता, पवित्र आत्मा आमकां सांगता दी म्हणून, आमी दिवपाक जाय. आमी कितें करता, लोक सांगता न्हू तेजी परिस्थिती पळयनासतना बंद करता. ती म्हणटा आपणाक थंयसर म्हणटा रडोंक येयलें म्हणटा, आपणें म्हणटा फुकट लोकांचें आयकलें. तिणें ताका डायरेक्ट विचारलें बरें ना तेन्ना खबरेक गेलें, तूं म्हाका पयशे कित्याक दिना, तूं कित्याक बंद जालें बाय, म्हाका पयशे दिताले, हांव टॅबलेटां म्हाका कितें जाय तें हाडून खाताली. आतां म्हणटा आपणें तुका सांग तुजे पुतो बीन पुत आहा धुव आहा अशें म्हणून म्हणटा आपणाक कांय म्हणपाक जायना जाल्यार आपणाक रडोंक येवपाक लागलें. म्हाका म्हणटाली तूं सांग हें केन्नाय कोणाकू. म्हणजे आमी देव म्हणटा भुकेल्लो आसलो तेन्ना आमी जेजूक केलें, कोणाक करूंक ना. आमी मनीस तरी दिसलो पूण आमी जेजूच्या नजरेन ताका दिवंक जाय. एकदां आमकां चान्सूय पडटा. एकदां म्हणटा ब्रदर आपूण ट्रेनीन एक भिकारी येयलो आनी भिकार एक मनीस येयलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपणाक पयशे जाय, बस सीट काय कितें तरी आपणाक सुटलें आनी हें केलें. आनी लोक म्हणटा सगळो बसलोलो, आपणें ताका 100 वा 200 रुपया काडले आनी दिले म्हणटा. लोक म्हणूंक लागलो तुका उल्लू बनाया. ना म्हणूंक लागलो हे म्हाजे पयशे न्हू, एनॉयटेड. तेज्या जरी तो फाल्स उलयलो ते एनॉयटेड पयशे तेज्या जिवितांतली गरीबसायन सगळी तोडून उडयतलो. आनी तेन्ना म्हणटा आपणाक तांकां प्रिचींग करपाक चान्स पडलो. सो आमी एकदां आमी दिताना तेंची परिस्थिती भायल्यान पळयता, हो सोरोप येतलो म्हणटा न्हू, म्हणिना आमी आनी दिना. आपूण गरज कितें आहा ती आमकां खबर ना, भुकेला काय जेवण आहा ना कितें.
आमी जेजू म्हणून दिवपाक जाय. आनी म्हाजे हे पयशे अभिशेक केलेले मागलेले आसा पयशे. तेज्या जिवितान खोटेपण कसले गरीबसाण आहा ती तोडून उडयतलो. कळ्ळें? आमी दिवपाक जाय. कित्याक दिवंक जाय आमी? लूक 6:38 दिले म्हणटकूच देव आपणा कडेन दवरता ना न्हू, परत दिता. दी आनी तुका दामून छेपून दितलो. सो आमी दिवपाचें करपाचें काम. आमचें अर्दें टॉपीक उरलें. आजिराच्या झाडाक जेजून श्राप सोडलो आनी आजिराचें झाड कशें मेलें? मुनानसून मेलें. जेन्ना पिटर विचारता ताका, सायबा तुवें तें झाड शिरापलेलें न्हू? तें मुनानसून मेलें. जेजून शिरापलेलें झाड जेजून म्हटलेलें ह्या फुडें म्हणजे ना कितें म्हणटा न्हू आमी तें आमच्या जिवितान श्राप जाता. जेन्ना आमी कसलेय वस्तूक ना म्हणटा न्हू, आतां आमी ना म्हणटा कित्याक म्हजें कितें जायना म्हणटा न्हू, डायरेक्ट म्हणटा न्हू आमी. जेजू कितें म्हणटा आमकां फिलिपियन 4:13 आय कॅन डू ऑल थिंग टू जीजस क्रायस्ट हू सेंटनी मी. जेजू क्रिस्ता वरवीं हांव सगळें करूं शिकता. तो म्हाका घटाय दिता. आनी जेन्ना हांव ना म्हणटा तेन्ना हांव म्हाज्या घटायेक श्राप सोडटा. देवाचें उतर कितें सांगता? हांव सगळें करूं शकता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमी ना म्हणटाना पासून चिंतूंक जाय. जेजून कितें म्हणलें ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना. इतलेंच म्हटलेलें न्हू. आनी पिटर म्हणटा जेजू तुवें गुरुजी तुवें ते झाडाक श्राप सोडलेले. श्राप सोडूंक ना तेणी, पूण तेणी ना म्हटलेलें. तेन्ना आमी आमच्या जिवितान श्राप सोडटा. जेजून ना म्हटलेलें ह्या फुडें. हें म्हणटा पेद्रो म्हणटा पळय तुवें त्या झाडाक श्राप सोडलें, तें झाड मुनानसून मेलें. आमी केन्ना आमच्या जिवितान देवाच्या उतराच्या हाड ना म्हणटा आमच्या जिवितान श्राप सोडटा. कळ्ळें? समजता? एके भयण आसली लॉकडावन वर्साचेर. तिका एक भुरगें आसलें आनी ती दिताले आनी तिका लोक दितालो. सो कोणी तरी म्हटलें तुका भुरग्याच्या निमतान तुका जायते पयशे मेळटा काय कितें तरी म्हटलें. ते सारकें दाखयलां. ते ब्रदरीक म्हणटा आपणाक तुमचे पयशेच नाका. सो ब्रदरीन ताका सांगलें ना म्हणूं नाका, तूं तुज्या गिरेस्तकाय फायनान्साक तूं श्राप सोडटाय. फुडलें पळय तुका फायनान्सान येवपाचें आसा ताका तूं श्राप सोडटाय. तेणी कितें म्हटलेलें आपणाक तुमचे पयशे नाका. आनी ती कितें म्हटलें तेणी तुज्या फुडाराक पळय फायनान्स तुका येवपाचे पयशे जे गिरेस्तकाय येवपाचे आसा ताका तूं श्राप सोडटाय ह्या आजिराच्या झाडाचेर. सो आमी कितल्या फारां आमच्या फायनान्साक अशेंच आमी उलयल्या न्हू पयशा बद्दल. आनी आमी गरीबसायेन कित्याक पावली मागीर? आमी खंय तरी उलयलां. आमी खंय तरी हे फायनान्साक येवपाचे गिरेस्तकायेक आमी नाकारल्या म्हणजे श्राप सोडला. मागीर ते परत श्राप सोडलेले वस मुनानसून वता परत वाडटा. ताका लागून आमी चिंतून उतरां उलोवपाक जाय आमची. जेजून श्राप सोडूंक नासलो. ह्या फुडें ह्या झाडाचें फळ कोणूच खावचो ना. ना आमी आमच्या जिवितान कसले मनशाक बसून दुसऱ्याक आमी कितें उलयतना सांबाळ उलोवपाक जाय. ते पिटर म्हणटा श्राप जालो न्हू. स्पश्ट म्हटलां न्हू पिटरान. गुरुजी तुवें त्या झाडाक आजिराच्या झाडाक श्राप सोडलेलो, तें झाड मुनानसून मेलें म्हणटा. आमी केन्ना तरी अशें श्राप सोडला? आमकां पवित्र आत्मा उडास करता जाल्यार ह्याच वेळार आमी बोगसणे मागया. आमकां पवित्र आत्मा जायत्या जाणांक सुटावो करतलो. आमी जरी गरीबसायेन जियेता उणेपणान जियेता केन्ना तरी आमी पयशा बद्दल येवपाचे गिरेस्तकायेक आमी नाकारल्या. ताका लागून आमी हे परिस्थितीर पावलेली आसा. केन्नाच जावचें ना. जेजू आमच्या बसत खुर्सार गरीब जालो आमकां गिरेस्तकायेन भरच्या खातीर. तो गरीब नासलो, तो श्रीमंत आसलो. आमी जर लेक जाता खंयसरी कित्याक जाल्यार आमीच आमच्या गिरेस्तकायेक नाकारलेलो आसा. जायते खूब आमी चुकता. आमी म्हटलेलें आसा आमकां जर काम करूंक टायर्डनेस येता, शक्ती ना म्हटल्यार तर तें आमकां पवित्र आत्मा उडास करता. कित्याक आमी जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळें करूं येता. आमीच आमची
वय जाला आमचें हें जालां आमी जेजून सांगूंक ना म्हातारपणान तुमी काम करतलीं काय करची ना तें सांगूंक ना. जेजून सांगलां तुमी जी कोण बायबल वाचता ती तांकां देव घटाय दिता. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी सगळें करूं शकता. आमी ना म्हणून आमच्या जिवितांत श्राप घेतलेलो आसा. ह्या वेळार जेजूक आमी बेश्टे आमी वळखून घेवंक जाय. आमकां कांय ना वळखून घे म्हणटा तुमची पातकां. हांव विस्वासी देव आमचो आमकां भोगसूंक तयार रावलेलो आसा. जायते खेपो आमी देवाच्या उतराच्या आड उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी श्राप मागून घेता. कळटा न्हू? हां, आमी ताका लागून उलयतना आमची उतरां सांबाळून उलोवपाक जाय. आमी जेन्ना उलयता तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवपाक जाय आनी चड उलोवंक जायना. बायबल कितें सांगता आमकां वाचून पळोवया. जेम्स 1:19. जेम्स जाकोबाची चीट 1:19. थँक्यू जिजस. प्लीज गॉड. म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, म्हज्या प्रितीच्या भाव भयणांनो, हाचो तुमी उगडास धरात. ह्याचो तुमी उडास धरात. आमी सगळीं आयकूंक सुडसुडीत जावची. आमी सगळीं आयकून सुडसुडीत आसची. पूण उलोवपांत आनी राग दाखोवपांत उलोवपाक आनी राग दाखोवपाक आमकां उटावळाय आसची न्हय. आमकां उतावळा आसची न्हू. म्हणजे आमी उलोवपाक रागाक चड फास आसची न्हू, उतावळ जावच्यो न्हू. पूण कित्याक? आयकूंक आमी चड सुडसुडीत आयसूंक जाय. कित्याक आमी मनशां रागान कितेंय करता तेन्ना आमी मनशां रागान कितें करता तेन्ना देवाची मोगाची मांडोळ आमी पाळोवंक पावना. देवाची मोगाची मांडवळ आमी पाळोवंक पावना. केन्ना आमकां राग येता तेन्ना देवाक जाय तशें आमी जिवीत जिवंक पावना. देवान आमकां सांगलां तें जिवीत आमी जिवंक पावची ना. ताका लागून देव म्हणटा रागाक आनी उलोवपाक आमी तुडतुडी आसचे न्हू, फास आसचे न्हू, पूण आयकून घेवपाक आमी चड सुडसुडी आसतली. चड उलयल्यार आमचें कितें जाता, रोंग जाता न्हू. चड उलयत रावलें म्हणटकूच कितें जाता न्हू. ताका लागून देव म्हणटा आमकां थोडेंच उलोवंक जाय. प्रभावान सांगता थोडेंच उलोवंक जाय, चड आयकूंक जाय. आमी कितें करूंक जाय? आमी कितें करता? आमी परतो गेला न्हू बायबल, चड उलयता आनी थोडेंच आयकता. बायबल म्हणटा आमकां चड आयकात आनी थोडे उलोवयात. हां, कित्याक आमी जेन्ना आमी चड उलयता, राग दाखयता तेन्ना आमी देवान मांडावळ दवरलेली आसा, तेजी सिस्टम आसा, ती उतरा प्रमाणे आमी जिवंक पावना. ताका लागून जेम्स आमकां सांगता चड उलोवं नाका म्हणटा. आमकां बायबल सुटावो दिता. आमी चड उलोवंक जायना, चड आयकूंक जाय. तेन्नाच आमच्या देवान पळय आमकां कितें दवरलेलें आसा तें आमी मानून घेतली आमच्या जिवितांत. कळटा? प्लीज गॉड. समजता कितें? 22 बरें. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकां फटोवं नाकात. देवाचें उतर फकत तुमी आयकून फटोवं नाका तुमकां, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. जी कोण उतर आयकतात पूण ते पाळिनात, ती पाळिना. ते आपलेंच तोंड एका आरशान पळयलेल्या मनशा सारकी. ते आपलेंच तोंड एका आरशान पळयलेल्या मनशा सारकें. तांणी आपणाकूच बरे भाशेन पळयली. ताणें आपणाकूच बरे भाशेन पळयली. मागीर ती गेली आनी आपणाचें सारकें कसलें तें विसरली. आपणाचें कसलें विसरली. कितें म्हणटा आमकां हांगा? तुमी फक्त देवाचें उतर जर तुमच्या कळण्यांनी घालिना जाल्यार आमी फटींग मनशां. एक मनीस आरशान तोंड पळयता न्हू आमी. सकाळी फुडें आरशान तोंड पळयलां कोणी? आजून उगड आसा कळ्ळें आहा तें? एक मनीस आरशान तोंड पळयता आनी मागीर रोखडोच विसरता. तसोच आमी जर देवाचें उतर आमी आमच्या कळण्यांनी शिकता तें दाखयना जाल्यार आमी त्या आरशान पळोवन तोंड विसरता पळय तसलीं मनशां.
आमी कसलीं मनशां? पवित्र मनशां कोण? होली पर्सन इज अ डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. होली पर्सन पवित्र मनीस कोण? देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता पळय तो. आमी जर देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार ते आमी त्या मनशा भाशेन आरशान तोंड पळयता आनी थोड्याच वखदान आमी विसरता. तशीं मनशां आमी देवाचें उतर घेवन चलना पळय ती. आतां आमी हांगा शिकता, जरी आमी आतां इतलें शिकले आनी घरा कडेन जर आमी प्रॅक्टीस करिना आमकां देवाचें उतर आमचें एक आमी बरो मनीस जावं शकता. आतां जर आमी इस्कॉलाक वयता आनी एग्जामीक बसोंक जाय आमकां आनी जर आमी ते स्टडी करिना जाल्यार आमकां पेपर बरोवंक जातलें, आमी दुसरे क्लासीन पावतलीं. आं तशींच आमकां देव कितें दिवंक जाय न्हू. देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा तें आमी घेवचें ना, कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना. शिकता पूण तें आमी प्रॅक्टिसेक घालिना. आं कळटा? देवाचें उतर आमी बी डुअर ऑफ द, आमी देवाचें उतर आमच्या कोडण्यांनी दाखोवंक जाय. आमच्या देवाच्या उतराक कोडणी आसूंक जाय. जें कितें हांव उलयता न्हू तें आमचें कोडणी आसूंक जाय. आमी म्हणटाली न्हू भावात ताक जर कोडणी ना भावात मेलोलो. मेलोलो भावात न्हू कोडणी ना जाल्यार. आतां जर हांव म्हणटा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायनी हांव बरी जाल्यार खाटी न्हिदल्या आनी कांयच करिना, भावार ताका कोडणी आसा? ना न्हू. तूं म्हणटाय जेजूच्या गायनी हांव बरी जाल्या आनी उठून चलता आनी काम करता, त्या भावार ताका कोडणी आसा न्हू. तो भावात जिवो आसा, मेलोलो ना. जेन्ना भावार ताक म्हणजे देवाचें उतर जें आमी उलयता तेका कोडणी ना जाल्यार भावात मेलोलो आसा. आमचो भावात कसलो आसा? भावात कसलो आसा आमचो? जिवो आसा जाल्यार कोडणी आसूंक जाय. सो कितें विसरूंक जाय कोणा? समजलां सगळें? आं दुसऱ्या आयताराक आमी रिविजन घेतली. समजलां म्हूण सांगलां सगळ्यांनी? आं समजलां न्हू सगळें? सो उबी रावया आमी. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गान दिन वाचता आयचे शिकोवणे पासत तुका वखाणटा. पळयतात आत्म्या तुवें सारकें तें देवाचें उतर जे ओपाऱ्यांनी आसले ते सारके सुटावे आनी आमच्याच एग्जाम्पलांनी घोवायकीनी जेन्ना आमी दिता कसो ते कोलगेट फॅक्टरीचे एग्जाम्पल दिवन कसो तो सगळ्याक फ्लोरिस्ट जालो, सगळ्या संवसाराक तेणी कंपनी उगडली. केन्नाच तो दिता. तुजें सिस्टम जेन्ना आमी पाळटा तशेंच आमी फ्लोरिस्ट आमी सगळ्या वाटांनी सगळ्याक वयर वयर वाडटलीं. हें तुवें आमकां शिकयलां आयज. दिवपाचें संवसार आमकां सदांच घेवपाचें शिकयता, पूण तूं दिवपाचें दिल्यार आमच्या जिवितान कितें जातलें सगळें तुवें एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पलांनी आनी गोवायकीनी दिलेल्या पासत जेजू. तुका आर्गायता आमच्या भावार्थाक कोणगे आनी कोडणें आसा म्हणून आनी आमी जिवी आसा म्हणून तुका आर्गायता. तुवें तुज्या उतरा वरवीं जिवे दिलेले आनी ह्या पवित्र आत्म्या खातीर हो पवित्र आत्मोच आमच्या तोंडान उलयता. जें कितें तो शिकयता तो आमकां येद्याक उडास करता. देव पवित्र आत्मो सगळें आमच्या जिवितान काम करता म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता, दिन वाचता. आनी सगळ्या भाव भयणांक जे तेंच्यांनी उतर आयकलां तेंच्या काळजाचेर तेंच्यांनी बरयलां. जेन्ना काळजान कितें आसा तें तोंडानसून तेंच्या भायर सरतलें आनी सगळ्यांक जे पवित्र आत्म्याच्या बोलान जी बोललेली आमी पयलीं आमच्या घरांत बरी गोवाय जावंक वावरतली फक्त पवित्र आत्म्या वरवीं मागीर सगळ्या संवसाराक. त्या पासत जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी तुका दिन वाचता. आज सगळ्या भाव भयणां पासत हे आयकलां तेंच्याय पासत येवपाचें आसलें येवंक तेंच्याय पासत जेजू हाजीर आसलेल्या तेंच्याय पासत तुज्या जायत्या आशिर्वादान भरलेल्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता. ऑनराच्या पासत हे आमकां जागो यूज करूंक दिलेलो वापरूंक दिलेल्या पासत तेजेय फॅमिलीक जायते तुज्या बेसांवांनी भरता आशिर्वादान म्हणून तुका आर्गां दिता. तेका फातिमाक यूज केल्या भयणीक तेकाय तूं आशिर्वादान भरताय. जशें वास्को बाबाक तेजे फॅमिली जायते भरपूर आशिर्वादान भरलेल्या पासत तुका आर्गां दिता. तशेंच आमकां हो भाव म्युजीक प्रेज एंड वर्शिपाच्या हितून व्हरता तेकाय तूं जायते आशिर्वादान भरलाय म्हणून जसो सावलो जसो डावीद गावतालो आनी सावलो वयलो देंवचार वयतालो तसोच तो जेन्ना गायता देंवचार सुद्दां पळोवन वयता असलें एनॉयटींग तेका दिलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. सगळो जो जेरुसलेमाक
आदार येयलेलो तेंचे सगळे नॉर्थ सावथ इस्ट सगळ्यांचे तुमी भरपूर आशिर्वाद दिलेलो आनी जायते सुवातेर प्रिचींग करता पवित्र आत्मोत प्रीच करता आनी सगळ्या गुरजांनी तूं पावला आनी जायतो लोक नॉर्थ सावथ इस्ट वेस्ट सगळ्या लोकांक कोणताय देवाच्या उतराचेर आनी जायतो लोक येता जोड एकल्याच्या जाग्याचेर जंय परगट करता थंयसर जेजू तुजो पवित्र आत्मो कामाक लागलेलो आसा म्हणून तुका आर्गायता जेजू आनी जायतो लोक येता आनी देवाचें उतर आयकता आनी स्वत मानता आनी स्वतंत्र जाता म्हणून तुका आर्गायता आमचे ब्रदर जॉन्सन जेजू खातीर आसा सगळे सुरक्षा कोणचे आहा म्हणून ताका आनी जे वावर तेजो चालू आसा थंय तो परगटा ते जायते देवाचें उतर परगटले वरवीं जायते झाडांची सुटका जाता म्हणजे जे फॅमिली देवाच्या उतरान रिगलेली आसा म्हणून तुका आर्गायता जेजू तुका आर्गायता जेजू सगळे जेवण रांदलेल्या पासत सगळ्याचे तुजे हात कोणी हाडलेले सगळो आदार तेंचेरूय भरपूर आशिर्वादार वतयलेल्या पासत तुका आर्गायता फाल्यांच्यान आमचो रिट्रीट चालू आसलो जायतो लोक जायते जाणां जेजून खुर्साचेर केला तेजे वचून स्वत मानून जायतीं जाणां पेकोणी घेवन केन्नाच ती पिडेस येता ती केन्नाच ती बरी ना म्हणून अशी सगळी बरी जावन वयतली सगळ्यांक हात लावन सगळी शिकवण घेवन देवाच्या उतराचेर आनी ती दुसऱ्यांक ब्लेसींग जातली म्हणून जेजू तुका आर्गायता दिनवासता आनी हे सगळे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घातलेलो आसा आनी जेवण तुवें बदललेलें आसा तुजें रगत आनी मांस सान जेजू म्हणून तुका आमी वखाणटा तुका दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमी सगळीं म्हणया जेजू जेजू हांव तुजें मांस हांव खाता तुजें मांस खाता जेजू जेजू हांव तुजें रगत हांव तुजें पियेता रगत पियेता जेजू तूं म्हजे भितरची येता तूं म्हजे भितरची येता आनी हांव तुज्या भितरची आनी हांव येता तुजे भितरची येता आमेन आमेन फोंड्याक जर फाल्यांच्यान आमचो फोंड्या रिट्रीट उसगांव